Honorable Speaker. एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर काडपाक सोदता. पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे आज हांवें एक प्रश्न घायलो विथ रिगार्ड्स टू OCI स्टेटस ऑफ गोवा. OCI स्टेटस ऑफ गोवा म्हूण हांवें एक क्वेश्चन घायल्लो की ऑन कम्युनिकेशन बिटवीन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सेंट्रल गव्हर्मेंट पर्टेनिंग टू लॉंग पेंडींग डिमांड्स एंड ड्युअल सिटीजनशीप हें तुवें डिसअलाव केलां. हें कित्याक डिसअलाव केलां सर? कितल्या क्वेश्चन? मुगेलें अनस्टार्ट क्वेश्चन डिसअलावड म्हणून दाखयता. एकूच मिनिट दी. रोहन दिकेम सांग तूं कितें तें. हांव सांगता. स्पीकर सर, काल डिमांडा वेळार ऑनरेबल MLA आल्दोंचो हॅज मेड अ सिरियस चार्ज सेइंग दॅट माय OSD 1,04,00,000 रुपया स्पेंड केले ऑन अब्रॉड ट्रिप्स. कालच्या डिमांडाच्या भरान मागीर सोंपता म्हणसर ती टॉपीक त्या कडेन क्लॅरिफाय करून पावले ना. आय एम ऑन रिकॉर्ड स्पीकर सर की म्हाका रिकॉर्डाक मेळिल्ल्या प्रमाणे टोटल ताजे OSDचेर स्पेंड जाल्ले आयच्या तारखेन 6,50,075 रुपीज. आमचे ऑनरेबल MLA आल्दोंच्यान 1,04,00,000 जे ताणें सबस्टेन्शिएट केल्या ते टेबल ऑफ द हावस दवरचे नाल्यार आपली उतरां फाटल्यान घेवची. कित्याक एलिगेशन जे केलां इज व्हेरी सिरियस इन नेचर आनी ताज्या खातीर लेट हिम सबस्टेन्शिएट इट विथ वॉट एवर ही हॅज पुट येस्टरडे एज अ क्लेम बाय keeping the details on the table of the house, which we can definitely put it. Honorable Speaker, when I raised the demand, the charge of the OSD traveling, I said that travel expenditure was 1 crore and 4 lakhs and 1 crore and some other 90 lakhs or something. Because sir, I didn't 1,04,00,000 ITB बर्लिनाची पूर्ण रोड शोचो ट्रिपीचो कॉस्ट. exactly. That is 1,04,00,000 इज थंयचो वचपाचे, स्टॉल सेटअप करपाचे, लोक वचपाचे सगळे एक्सपेन्सीस. हाऊ कॅन इट बी नेम्ड इन द हाऊस that these expenses relate to Sean Mendes OSD tourism? It is related to the department cost, which involves every cost of the thing of I think the participating in Honorable the Minister event. should listen to my statement carefully. I have said very carefully, in the trip which has been taken for Berlin, the cost where he has gone is 1 crore 4 lakhs. Because sir, what he has gone, the media has carried, and he's categorically saying, To watch my thing, how I is don't Sean request Mendes by name, Speaker sir? तुम्ही एक काढचे ना जाल्यार ताका परत घेवपाक लावचे. कारण डिपार्टमेंटाचो कॉस्ट आय विल गो विथ इट, नॉट पर्सनल कॉस्ट. So it is on. Speaker sir, opposition leaderani जे म्हटला पळय आन्सर करूंक नासलो, that same question has answered on 16/7/24, so that it is. There's a difference. It is the There's a same difference. question. You give it in the next reply, no? It is the same question already answered. There is difference. It is not any difference. I will show it same to you. session. I तू will मागीर show it to दाखय you. म्हाका, but it is तू answered. Different हा जाल्यार तू next Start week question answer. Maban, मागे Sri दाखय म्हाका. Vijay Sardesai. First, गेले सेशन कोर्टाचो काल आख्या रूफ गेला. मागीर काढ मरे तू. स्पीकर ना अरे स्पीकर Sir, ते ना ना वो सेम ना Start question Maban, Sri Vijay Sardesai. इनॉग्रेशन झाले ना तुमचा रूफ डॅमेज झाले ते माशे. किती सांग बरं तू रस्ते सेम कॉन्ट्रॅक्टर. सेम कॉन्ट्रॅक्टर. सेम कॉन्ट्रॅक्टर हे इनॉग्रेशन जास्त म्हणून रस्त्यामुळे उडयले. आणि आता रूफ गेला. सेम तो लँडस्लाइड केलो मनीस. जास्त रे. एक ब्लॅकलिस्ट करू जाय, ब्लॅकलिस्ट. एक मिनिट. त्या ज्या contractor तरेन वारो किती पावस येता बसानी. पाऊस पण लँडस्लाइड झाले. वारो पावस या वर्साक चड जाला. अरे ओ जावोय. कर सर, हांव रिपोर्ट घेता. हांव रिपोर्ट सर. घेता. Yes. एक ब्लॅकलिस्ट report कर घेता माशे सांगला. सेम. ओ सेम लँडस्लाइड केलो मनीस. सेम वेंजी वेगस के Oh, human disaster दखल केला घेता म्हणून मनीस. सांगला. Yes. Start question Maban, Sri Vijay Sardesai. चालेल की 1C. स्पीकर सर, आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. बिकॉज सर हो इशू आसा नवे बोरयेचे ब्रिजाचो. म्हाका दिसलेलो ट्रायबलांचो विचारतलो म्हणून मरे. ना ट्रायबल रिझोल्युशन जालें म्हणून तुमी डिसअलाव केलें न्ही. ट्रायबल रिझोल्युशन आशिल्लें म्हणून तुमी डिसअलाव केल्लें तो हांव आतां काडना. स्पीकर सर, हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांवें एक इंटिग्रेटेड खाजान मॅनेजमेंट प्रोग्राम म्हूण केल्लो. स्पीकर सर, खाजान म्हणटा ती आमची एक लोकल हेरिटेज आनी एग्रीकल्चराची एक कॉर्नर स्टोन म्हणटात.
स्पीकर सर 18,000 हेक्टर खाजान आमी रिक्लेम केल्या, ज्याची 4,000 हेक्टर इबाड जाल्या, काबाड जाल्या. स्पीकर सर, हें हांव खाजनाक कित्याक हाडटा आनी आमचे प्लॅन आशिल्लो तो कित्याक पयलीं सांगता. आमचो प्लॅन आशिल्लो इंटिग्रेटेड खाजन मॅनेजमेंट प्रोग्राम, जातून 500 हेक्टर पर इयर आमी रिक्लेम करतले आनी खाजन फार्मिंगाक यूज करतले. हो म्हज्या वेळार प्रोग्राम आसलो, दोतोर प्रमोद सावंतान म्हाका काडलो आनी तो प्रोग्राम न्हिदलो. स्पीकर सर, ताजे मागीर आतां हो जो ब्रीज येता, बोरयेचो ब्रीज येता, हो ब्रीज खाजन जमनींतल्यान पासाट जाता. शेतकऱ्यांचे प्रमाणे CRZ नोटिफिकेशन अशें म्हणटा की खाजना काबार करून तातूंत कन्स्ट्रक्शन करूंक मेळना, हें प्रोटेक्टेड अशें म्हणून म्हणटात. म्हणटकर हांव एक पॉयंटेड सप्लिमेंटरी म्हजो पयलो घालतां की कितलीं घरां आनी कितलें खाजन जमीन ह्या ओरिजिनल अलायनमेंटा खातीर काबार जाता आनी 7 अलायनमेंट्स जे प्रपोज केले तातूंत तो खंयचो अलायनमेंटान कमींतले कमी घरां वतात आनी कमींतले कमी खाजन जमनी पेड्ड्यार जातल्यो. येस. स्पीकर सर, बोरी ब्रीज तुमकांय खबर आहा. म्हणजे फोंडेच्यान म्हाका दिसता काणकोण वयता आसतना सगळ्या जाणांक हो बोरी ब्रीज लागता आनी बोरी ब्रिजाची आत्ताची कंडिशन्स कितें आसा हेंय जाणा आनी ताका लागून टायम टू टायम म्हणजे ताका रिपेर सपोर्ट बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आहा पळय मेंटेनन्स ताजो करप हें टायम टू टायम आमची PWD करीत आसा. बोरी ब्रीज आनी तेच्या सपोर्टींग म्हणजे आमी म्हणटा की जितकें कंजेशन जाता, खास करून जे शिरोडकर आमचे मिनिस्टर्स आसा तांकांय खबर आसा की कितल्या मोठ्या प्रमाणात साईबाबा मंदिर टू थंय पर्यंत खूब मोठ्या प्रमाणात हे टोटल जे आसा कंजेशन जायत आसा. विथ द हेल्प ऑफ आवर डबल इंजीन सरकार आमी गोंयांतले सगळे म्हणजे हायवे ब्रिजीस हे करपाक शकले. पयलेच फावटी ह्या 10 वर्सांक तशें पळोवंक वचत जाल्यार सगळे ब्रीज, जुवारी ब्रीज सुद्दां म्हणजे पयलीं खूब पयलीं 30-40 वर्सां बांदता 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 करून थंयच उरलेलो. द सेम वे द बोरी ब्रिजाची गत आसा आनी ताकाच लागून बोरी ब्रीज जो आसा पळय न्ही हो गोवमेंटान बांदूंक घेतला आनी डॅट कम्स अंडर डॅट हायवे म्हणजे आमी येवटेंतल्यान जो बेळगांवांतल्यान जो हायवे वता ताजो रस्तो अप टू कुर्टी पर्यंत जाला आनी येवटेंतल्यान जो वता म्हणजे परत ढवळीच्यान डायरेक्ट पणजे येवपी रस्तो तो फक्त मदलो पॅच उरला. आतां रिगार्डींग लोटलेच्यान मिसींग लिंक जो आसा वेर्णा इंडस्ट्रियलिस्टा खातीर तो येवन लोटले थांबला, ताकाय खबर आसा, तो जाणा. आनी इन लाँग रन हो तसो पळोवंक वचत जाल्यार इंडस्ट्रीच्या दृश्टीन म्हणजे आमी आतां पळयता जर पर्वरी जाल्यार तो रस्तो वचपाकूय गरजेचो आसा. पण एक गजाल की बोरी ब्रीज हो परत बांदपाक जाय आनी ताका लागून ताका ताणें जें म्हटलां की 7 अलायनमेंट केल्ले, खंयचो अलायनमेंट घेता म्हाका दिसता हांवें अपलोड केला त्या क्वेश्चनाचेर बाकीचे सगळे अपलोड केला. बट आत्तां जो आमी अलायनमेंट घेतला ते डॅट सर्कल फ्रॉम द फोंडाच्यान येता त्या सर्कला कडल्यान फुडें तुकाय खबर आहा तो 7वो अलायनमेंट. हां 7वो अलायनमेंट नंबर 7. हय. म्हणजे तो गणपतीचें देवूळ जे धाकटें त्या हेज्या कडेन आसा पळय, जो लो लायंग रोड आसा तो सदांच तसो थोडोसो पावस पडलो काय तो बुडटा, लो लायंग एरिया. थंयच्यान तो डायरेक्टली म्हणजे तुज्या विदावट एक सुद्दां घर जें आसा पळय न्हू हें डॅमेज जायना. टोटल लँड जी आसा 39.3184 हेक्टर खाजन लँड, इट इज एन 11.01 हेक्टर आनी एकूय घर जें आसा पळय न्ही हें डॅमोलिश करचें पडना ह्या अलायनमेंटा खातीर. त्या आमकां लोकांचें घर अलायनमेंट करपाचें ना. म्हाजे सेंटिमेंट्स त्या शेतकाऱ्यांच्या कडेन आसा. आमचो मिनिस्टर बाब एलेक्स त्या सगळ्या शेतकाऱ्यांक घेवन ह्यो नितीन गडकरीकूय मेळ्ळा. तेणी तांकां आजुनूय बी जर कितें प्रोविजन करून तेंची लँड वाचोवपाक शक्य आसा जाल्यार ती लँड जी आसा पळय तितकी आमी वाचयतात. ताका प्रॉमिस केला म्हणजे एका जाग्यार आमकां 60 आशिल्लो तेणी थोडेशें प्रोविजन करून म्हणजे थंय लँडींग जाता त्या जाग्यार थोडेशें कमी करचें हेंय म्हटलां. म्हाका तेंय खबर आसा की एकदां आमी फिलींग केलें काय परत तें खाजन जावप कठीण आसा, तें म्हाकाय खबर आसा. हांवेंनूय म्हणजे डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चराकडेन डिस्कस केलां. आमी जरी कितलेंय म्हटलें आमी परत ती लँड फील काडून दिता, परत तुमी खाजन रोया, इट इज नॉट पॉसिबल. बट एक गजाल आसा की तो कंप्लिटली ब्रीज आमी थंयच्यान हो पिलराचेर घेता. इट इज एप्रॉक्सिमेटली 7 किलोमिटर पडटा. हय, त्या खातीर तो कंप्लिटली जो आसा पळय न्ही इक्की लँड आनी इक्की खाजन लँड जी आसा पळय न्ही ताका लागता. आनी कितें जाय स्पीकर सर? स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हाका आन्सर दिलें
तुम्ही म्हणला की अराउंड 1 लाख सॉरी, इट इज 5.5 किलोमीटर. हा 5.5 किलोमीटर, 5.73 किलोमीटर. बरो तो आय एम बेसिकली टॉकिंग ऑन द खजान्स फर्स्ट. तुवें सांगला तो फिगर म्हाका सारको ऑलमोस्ट तितलो आहा. हांव म्हणटा 1,20,000 स्क्वेअर मिटर खाजनाचे काबार जातले हे अलायनमेंटान. आनी तुमचे प्रमाणे 1,20,000 जर खाजन काबार जाता जाल्यार इसी नाका. 2 लाख जाल्यार इसीची गरज आसा. सो स्पीकर सर, PWDचें हें कितें आहा की 1,20,000 स्क्वेअर मिटर खाजनाचे आमी इबाड करतात, पूण ते 2 लाख एक्सीड जाले जाल्यार आमी एनवायरमेंट क्लियरन्स हाडचें पडटलें. स्पीकर सर, आतां हांव पेपर दाखयले म्हणून तूं वायट धर नाका, पूण एक पेपराचेर पळय एक फूल पेज आयल्या हे इशूचेर. आय विल प्लेस इट ऑन द टेबल आनी तुवें वाच. कार्स्टन मिरान म्हणटाणे लोटली फार्मर्स एट क्रॉस रोड्स म्हणून बरयलेलें आहा. हें मातशें तूं वाच. आनी म्हाका दिसता स्पीकर सर, एक लोटली मिसींग लिंक रोड जो आशिल्लो ते कन्स्ट्रक्शन डेब्रीज आतां मुखेलमंत्र्यान म्हणला ते भशेन ती कन्स्ट्रक्शन डेब्री तशीच आहा. सो परतें खाजन थंय जातलें म्हणटा तें ऑलमोस्ट अशक्य आहा. तुवें आतां तुज्या हातून म्हणिल्लें आहा. सो स्पीकर सर, अशें तांचें हें आहा की तुमी कॉम्पेन्सेट खाजन म्हणटा कितें की हातून खरीफ सिजनान एग्रीकल्चर करता, रबी सिजनान तुका भाजी मेळटा. सो इट इज अ कंटिन्युअस थिंग. सो ताका तूं क्वॉन्टिफाय करून हे पयशे घेवन तूं घरा वच अशें सांगूंक शकना, कित्याक तांचें पोट ताजेर डिपेंडंट आहा. पूण स्पीकर सर, म्हजी सेकंड सप्लिमेंटरी अशी आहा की तुवें कसलोय एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट केला फॉर द अलायनमेंट, बेसिकली ऑन फ्लडिंग, लँडस्लायड्स एंड अनकल्टिवेबल लँड्स. स्पीकर सर, हांव हें कित्याक सांगता न्हू, जेन्ना तो रस्तो कट करून गेलो तेन्ना हांवें सांगला ते भशेन मदीं जेन्ना दोंगर कापला, आतां खूब कडेन आमकां दिसता धवळे बिवळे दिश्टी पडटा, जंय तूं बायपास म्हणल्यार सामको झऱ्यो फुटल्या फ्रॉम द हें, बिकॉज तुमी मायंडलेसली दोंगर कापला. सो स्पीकर सर, अशें दिसता की हो जो सगळो ब्रीज तूं करता, तुजी PWDनूच आन्सर दिल्लें आहा की हो ब्रीज आनी 20 वर्सां उरपाचो आहा म्हणून. सो मे बी यू ऑल डोंट हॅव डावट, ब्रिजाची आनी लायफ 20 वर्सां उरला म्हणून. एक्झिस्टिंग आसा तो ब्रीज 20 वर्सां आनी उरतलो हें तुमी म्हणिल्लें आहा आनी आन्सर आसा. कॅन्टिलिवर आसूं कितें आसूं, पूण 20 वर्सां ताजें लायफ आहा म्हणून PWDनूच म्हणिल्लें आहा. स्पीकर सर, 20 कोटीचें सँक्शन आहा एक्झिस्टींग ब्रीज रिपेर करपाक, तें तुज्या बजेटान सँक्शनूय दिल्लें आहा. 20 वर्सां लायफ स्पॅन आहा. लोकांचें आतां जाला ते भशेन येदो व्हडलें जें तूं बांदता तो कोळसो हांगाच्यान कर्नाटका व्हरपाकूच तो ब्रीज, अशें चड लोकांचें फिलींग आहा. आनी इन द बार्गेन खाजन जें काबार जाता तातूंत तूं तांचें पोट मारता. सो हांव मागता तें तुका स्पेसिफीक क्वेश्चन असो आहा की तुवें इम्पॅक्ट स्टडी केल्या काय म्हणून अलायनमेंटाची विजावी फ्लडिंग, लँडस्लायड्स एंड अनकल्टिवेबल लँड्स. स्पीकर सर, पयल्यान पयलीं त्यांनी जो त्यांचो म्हणजे थंयसर एग्रीकल्चर आनी पिसिकल्चर दोनूय जाता. आमी तांकां 3 वर्सां ब्रीज करता आसतना म्हाका खबर आहा की थंयसरलो बाकीचोय बी जो आहा पळय न्ही तांचेर परिणाम जातलो. तांकां आमी लँड एक्वायर करून लँडाचे पयशे दितलेच, बट ताच्याच बरोबर सायडींतले सगळे जे लोक आसा तांच्या एग्रीकल्चराचेर आनी पिसिकल्चराचेर ते नुस्तेंय पोसतात, तांचेर इम्पॅक्ट जातलो. ते तांकां कॉम्पेन्सेशन काम चालू आसतना 3 वर्सांचें दिवपाचें आमी प्रॉमीस केलां. 3 वर्सांचे ताजे फुडें कितें करपाक? ना हांव हें तुका कित्याक सांगता, हें तुका तितक्या पॅचा लँड एक्वायजिशनचे पयशे 100% दितले, बट बाकीचो इफेक्ट जो आहा पळय न्ही तो तें काम करता आसतना तांकां एक वेळ करूंक मेळचें ना म्हणून 3 वर्सांचें म्हटलां हांवें. मागीर सगळे डिसील्ड केले, बाकीचे केले. करनात ते डिसील्ड करना हें तुवें म्हणलां. ना, तुवेंच पयलींच उत्तर दितना फर्स्ट सप्लिमेंटरी तुवें कितें म्हणलें की तें मागीर जायना आनी तें उरता म्हणटा अशें. न्ही इट इज ट्रू, उरता म्हणूंक ना हांवें. मागीर एग्रीकल्चर करपाक impossible जाता. इट इज डिफिकल्ट जाता हय. म्हणून ते सगळें परत डिसील्ड करून दिवपाची जबाबदारी म्हजें डिपार्टमेंट घेता. ओके स्पीकर सर, नॅशनल हायवे जेन्ना 100 किलोमिटर्स बांदता तेन्ना तेजो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट स्टडी जो आसा पळय न्ही हो पर्टिक्युलर स्ट्रेचाचो करता आनी हेजोय स्टडी जो आसा पळय न्ही ते करतले. आनी हो रस्तो जो बांदता पळय न्ही इट इज नॉट ओन्ली फॉर द कोळसो व्हरपाक. हो कोळसो व्हरपाक नॉट ओन्ली म्हळ्यार कोळसो आहा मेन असो. आयक आतां हो प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर. Speaker sir. जें कितें करता तें तुमी कोळशा खातीर करता अशें जाता. आनी you are स्पीकर not सर, able to- हो सदांच बसून घ्या. साश्टीकारांची Complete करपाक द्या. खातीर तो दाखयता आसतना म्हणजे अरे आपुणूच साश्टीकार साश्टीकारांचो म्हाका निवडून दितात. हांव बरें, हांव साश्टीकारांचे खंय ना करतलो आनी म्हणटा. कोणाचे बट करतलो? विजय शिरसाट साहेब. साश्टीकारांचे करतलो. सदांच जो आसा पळय न्ही मुख्यमंत्री कंप्लीट करपाक दियात.
स्पीकर सर तो सगळे व्हरतात आणि कुळशाक लिंक करतात. वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट इट इज एन फार्मास्युटिकल हब. आमी प्राऊडली सांगता की पुराय वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीत म्हणजे फार्मास्युटिकल्स कंपनी जितक्यो आसा पळय न्ही आतां वयल्यान थंयसर आनी R&D करपा खातीरूय बी म्हणजे इन फार्मा सेक्टर R&D करपाकूय आमी अलाव करता. नवीन नवीन कंपनी फार्माच्यो आनिकूय बी वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीत येता. त्या खातीर हो रस्तो जो आसा पळय न्ही हो तितकेच दृश्टीन इम्पॉर्टंट आसा आमकां म्हणजे तो एज अ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हांव म्हणटालो की ते इन फ्युचर त्या खातीरय हो रस्तो करप गरजेचो आसा. म्हणून तेणी जें सांगलें पळय न्ही कॉम्पेन्सेशन तांकां दिवपाक जाय ते 100% कॉम्पेन्सेशन आमी दिता. तेजो EIA स्टडी केला आनी कमीत कमी इम्पॅक्ट खाजन लँडाचेर कसो जातलो हाजो विचार जो आहा तो आमचो सरकार करता. शेवटचे प्रश्न विचारा तुम्ही. लास्ट क्वेश्चन. स्पीकर सर कांय सारको एक दोन तीन दोन झाले तिसरो न्ही. करता. एक आणि दोन झाले. तिसरे जाणा, प्रश्न. जाणा. सामकें आनी चड ना ताका तें. स्पीकर सर लिंक रोड जो जालो लिंक रोड जो तुवें वेर्ना इंडस्ट्रियल फार्मास्युटिकल हब टू बोरये टच जावपाक जो लिंक रोड केलो तो लिंक रोड लोटलेचो दोंगर डिस्टेबिलायज जालो हें तुका खबर आहा? हें खबर आहा तुका? त्या रस्त्यांतल्यान वयता. हय तूं वता म्हणजे साश्टीन बरो भोंवता तूं ह्या दिसांनी मागीर बरें आहा व्हेरी गूड. सो स्पीकर सर तुका पर्सनल एक्सपिरियन्स आहा की लोटलेचो दोंगर जो आहा तो डिस्टेबिलायज जाला आफ्टर दॅट रोड हॅज बीन कन्स्ट्रक्टेड. परहॅप्स एट दॅट टायम एनवायरमेंट इम्पॅक्ट स्टडी सारकी जावंक नासतली कित्याक असोच धरून तो कापला आनी खूब कडेन ह्यो लँडस्लायड जाता. एक पळय पावस खूब जाला ताजे खातीर जाता आसतल्यो. हांव तुका एक स्पेसिफीक विचारता. येस तुमचो एनवायरमेंट मिनिस्टर जो आहा तो तुमचो लोकल MLA आनी ताणें एफर्ट घेतिल्लो आहा बाब नितीन गडकरीक मेळपाक शेतकऱ्यांक व्हरून तांचे बऱ्यान वचपाक आनी तो एक स्ट्रेस करीत आहा की कोणाचें घर थंय मोडना म्हण. स्पीकर सर हे घराचो इशू ना इशू आहा खाजन जमनीचो. पयलो क्वेश्चन जो तुका हांवें विचारलो तो तुवें सारको बरो भशेन रोहन खंवटेन काल कॅट केला ते भशेन तुवें कॅट केलो. कितें इशू की CRZ नोटिफिकेशन तुका खाजन जमनीन कन्स्ट्रक्शन करूंक अलाव करता काय म्हणून तें तुवें उत्तर दिवंक ना. तें बरें तुवें टक करून मारली सायड. आतां हो सायड जी मारल्या तुवें त्या हातून तुका हांव आतां विचारता हें जातकर तूं थंयचे शेतकऱ्यां बरोबर तूं नॉट MLA मिनिस्टर तूं वचून ते बोरयेचे आनी लोटलेचे शेतकऱ्यां बरोबर बसपाक तयार आहा की बाबा कित्याक म्हाका सारांश जो कळटा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट सांगता ते भशेन ब्रीज जातलोच. आतां कोणाची जमीन वचपाची म्हजी काय तुजी हो इशू म्हण हो सारांश तो घेता. हें म्हजी काय तुजी आनी तातूंत सगळ्यान बेस्ट अलायनमेंट खंयचो हें उलोवपाक तूं वचपाक तयार आहा आनी ते शेतकऱ्यांक आनी लोटलेच्या लोकांक मेळपाक तयार आहा कित्याक तूं लोटले ह्या दिसांनी भोंवता म्हणटा तुवें वचूंकूय जाता आनी तांकां मेळूंकूय जाता. हें तूं तयार आहा काय म्हणटा हांव करपाक. स्पीकर सर आमी GCZMAचें एप्रुवल जें आहा ह्या प्रोजेक्टा खातीर तें इन प्रोसेस आसा. तुवें म्हटलें त्या प्रमाणे हय इन प्रोसेस इन प्रोसेस आसा. ताजें एप्रुवल आमी घेतलें. ओके. दुसरी गजाल तेणी लोटलेंतले जे शेतकरी आहा पळय न्ही पयर मिनिस्टर गडकरीक मेळपाक आयिल्ले तेन्ना तितक्या जाणांक हांवूय पर्सनली मेळ्ळा. त्या मिटिंगेक आमी दोगूय जाण मिनिस्टर आनी हांव आसलो आनी परत त्या शेतकऱ्यांक मेळपाची म्हाजी तयारी आसा. हांव गोंयांतल्या कोणायकू ज्या ज्या विशयाचेर जाय पळय न्ही ताका प्रत्येक फावटी मेळटा आनी त्या खातीर तेंचे जर इश्यूज आसत जाल्यार हांव पर्सनली इंटरव्यून करता आनी रिजॉल्व करता. ना कित्याक हें म्हाका स्पीकर सर अक्रॉस पॉलिटिकल लायन्स हें कितें फकत ताजेर फार मारपाचो न्ही. ब्रीज जावंक जाय. ब्रीज जातना लोकांकूय कमी त्रास जावंक जाय आनी तें करपाक तो जर मेळटा जाल्यार तांकां सगळ्यांक आयडिया एक कडेन. हांव म्हणना की तुजो मंत्री करना म्हणना. ही इज ऑल्सो डुईंग इट. ही इज अ लोकल MLA. इज रिस्पॉन्सिबल इनफ. बट मे बी यू कॅन स्पीक टू देम स्ट्रेट अवे. गोवा फॉरवर्ड बीन सीट घेयना मरे तो. फॉरवर्डाचो सीट असो घेनात आमी. फॉरवर्डाचो अशें करून एनावन्स करून घेनात. तो एनावन्स करनासतना घेता. तुमचे आमी कशें उडयल्या ते पळय मरे पयलीं शिवोले सालिगांव एनावन्स करून उडोवना स्पीकर सर हे फावटी पाकीट मारला ते इंडिया ब्लॉकचे वेगळे कितें तरी चल्ला. श्री वेंजे वेगस. जी आम उलयता हेची जी स्टडी आहा बाणावले घे 2000 बाणावले बुडयली तुमी आतां थिंगाय बुडयनाकाय तेंच सांगता बाणावले बुडयन कितें केलें तें चोयली तुवें आतां. प्रश्न विचारतो. तें म्हणलो आतां म्हणचे पडटा. बरें ती स्टडी जी आली 2016 केली जेन्ना जुवारी ब्रिज वॉज नॉट बीन कन्स्ट्रक्टेड. नाव नवी जुवारी ब्रिज आयिल्ली आहा. So the purpose of that study in order to have this boring bridge was based on the study in 2016 when the Zuari bridge did not exist, the new one. आतां नवी आयल्या. सो नवी आयली म्हणटरी नव्यान पोतोन स्टडी करून ती ब्रिजा अलायनमेंट एज एन ऑल्टरनेट दिलो नंबर 7 ऑल्टरनेट 7 दिलो
तेच प्रमाण कन्सिडर करपाचें म्हाका दिसता कितें प्रयत्न केल्लो हॅव वी डन अ न्यू स्टडी बिकॉज वी आर गोईंग ऑन द फॅक्ट्स ऑफ 2016 and 17 आनी 2016-17 फॅक्ट्साचेर जुवारी ब्रिज आसना आतां नवी जुवारी ब्रिज आहा सो दोज फॅक्ट्स डू नॉट सेंड द सेम सो हॅव वी डन अ न्यू स्टडी नाव and based on the new study are we proposing this bridge if not what is the plan to do the new study स्पीकर सर ऑनरेबल MLA जुवारी ब्रिजा वयल्यान कमी गेला ओके तो हालीं फोंड्या बीन येवंक ना आसतलो कदाचित ताका फोंडेच्यान तेवटेन तेणी नॉर्थाक थोडोसो केन्ना तरी येवपाक जाय ओके आमी ताजी जो स्टडी म्हणटा पळय न्ही एनवायरमेंट इम्पॅक्ट आनी तेजी कॅरींग कॅपेसिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलरली रोड ह्यो दोनूय स्टडी ज्यो आसा पळय न्ही ही दोनूय स्टडी केल्या आनी ताका तेजें म्हणणें इतकेंच आसा की आतां जुवारी ब्रिज जालो म्हणटा उपरांत तुमी नवीन ब्रिज आनी कित्याक बांदता ओके नवीन ब्रिज बांदूं नाका आसा तोच ब्रिज परत तो चलोवन पळया असो तेजें आसतलें कारण बरेचशे फावटी आमी आमचे प्लॅन करता आसतना आमी सदांच म्हणटा इट इज एन विकसीत भारत 2047 वीच इज द विकसीत गोवा 2047 हाजो विचार करून प्रत्येक प्रोजेक्ट जो आसा पळय न्ही तो आमी विचार करता वी आर नॉट शॉर्ट टर्म इट इज अ लॉंग टर्म विजन दवरून काम करता short term स्पीकर सर जाला आसतलें तें हांव ना म्हणना ओके आमकां कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान आसा तशें परत रिपेर करून घेवपाचें आसा स्पीकर सर आन्सर म्हाका दिल ना आन्सर दिल ना घुस्पाईन ताणें कितें सांगिलां पूण स्टडी कोल्या ओ केल ना तेजें आन्सर दिल ना सो इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड दॅट देर इज नो स्टडी स्पीकर सर आन्सर दिवपा जाय न्ही बस बसून घ्या. आन्सर दिवपा जाय आन्सर दिना आसतना घुस्पाय जाय स्पीकर सर वेन ही डज नॉट हॅव अ करेक्ट आन्सर एनवायरमेंटल हें तें म्हणलें आनी घुस्पायलो हांगकडे स्पीकर सर वेंजे वेगस आज बाणाल्या जाल तें हाल्या बोरी जातलें स्पीकर सर खजान लेण आज जें बाणाल्या जाला तें जातलें परत जातलें एंड दिस इज आय एम पुटिंग ऑन रिकॉर्ड स्पीकर सर एक क्वेश्चन विचारपाक गेला आसा आन्सरूय दिल ना वेंजे वेगस आन्सर दिल ना वेंजे वेगस तुजो क्वेश्चन आसा तो विजय सरदेसाचो तुका एक क्वेश्चन विचारपाक जाय आसा स्पीकर सर तुजें आन्सर दिलें pointed question Bab Vijay had pointed out that there is fear and anxiety in the minds of the people ki कोळसो या रस्त्यार वयतलो म्हणून. This is joint question. तुम्ही गुणांक म्हणून सांगता There is one PWD letter. I would place it on the table of the House. This letter, because what does it say? It says that the proposal to construct a flyover from Dabolim to Verna as well as selecting alternative 7 by giving consideration to the shortest distance from on Traffic National Highway 17B leading to Murmugaon Port as its priority. Because this is the letter. This has created fear. Sadhya Murmugaon Port ke chalta chod kodso. So this is the fear of the people that coal will be transported and your letter states that Murmugaon Port Trust has been given priority. So this Honorable Chief Minister Vijay Tumache clarification di. Is the people and the farmers important or Murmugaon Port Trust is important? स्पीकर सर त्यांनी लेटर दिला ते म्हाज्या डिपार्टमेंटान दिला म्हाका खबर आसा ओके लेटर दिला तेंय बी ती ताज्या म्हायती खातीर हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता इट इज एक्चुली जो आहा पळय न्ही हो रोड जो कनेक्टींग फ्रॉम द तुजर NH17 टू द मार्मागोवा पोर्टाचेर जो ताका क्रूज टर्मिनल येता वीच इज फॉर द टुरिस्ट हो ताका लक्षांत ना किंवा कदाचित खबर नासतलो फुडल्या वर्सभराच्या भितर म्हणजे जे टुरिस्ट मार्मागोवा पोर्टाचेर येवपाचे आसा पळय न्ही तेय बी इंटरलँड टुरिजम जर मोठ्या प्रमाणात वाडयतले आसत जाल्यार पोर्ट कनेक्टिविटी वाडोवप इट इज नॉट ओन्ली फॉर द कोल I am only specifically saying currently मागीर परत तुम्ही म्हणटा हांव आसता म्हणटा आय एम व्हेरी मच सिरियस पोर्ट कनेक्टिविटी ही जी आसा पळय न्ही सद्या चलत MPT होगोत कोल माय बॅन कोराय मरे स्पीकर सर आय एम ऑन माय फीट स्पीकर सर एका उतरान तुका परत सांगता टुरिजमाची इन्व्हेस्टमेंट पोर्टाचेर जी जाता पळय न्ही इट इज आय थिंक मोर दॅन 500 crores आमी थंयसर जो टर्मिनल बांदपाक घेतला बाय डबल इंजीन सरकार अरे बाबा जो क्रूज टर्मिनल बांदता पळय न्ही तो कोळसो हाडपाक न्ही ते टुरिस्ट येवपा खातीर बांदता हें लक्षांत घेवपाक जाय फुडल्या वर्सा इनॉग्रेशनाक आफयता तुका स्पीकर इन दीस बोरिंग इश्यू देर आर 2 groups ऑफ पीपल एक ओपोज करतात स्टिल्ट आनी दुसरी सजेस्ट करतात ते रोड एक्सपान्शन करपाक
So at road expansion केल्यात गोरां सगळे मोठले honorable chief minister saying we will not demolish houses and the temple and everything. घर वचना म्हणून सांगला न्ही मुख्यमंत्री Now, सांगला so my question now, my specific question is, how do you allay the apprehensions of the people in a transparent manner so both sides can be taken care of, so that you inform the public of how you are doing, how you propose? Ki there is also this. तो येता म्हणटा सेक्शन डी पब्लीश करपाचो आसा ताज्या पयलीं आमचें तेंच्या कडेन कन्सल्टेशन सुरू आसा. आतां सी प्रपोज करता आसतना आमी ताका ईच एंड एवरी तेंच्यांनी डिमार्केट करपाक आमकां कॉपरेट करचें ते हांवूय पर्सनली येता खंय खंय डिमार्केट जाता पळय न्ही सेक्शन डी करच्या पयलीं ताका ईच एंड एवरीथींग म्हणजे कोणाचें शेत वता कितलें वता कोणाचेंच घर वयचें ना हें क्लियर करता आनी मागीरूच आमी सेक्शन डी जे आहा तें पब्लीश करता. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 लोकां श्री सांगलें जाल्यार they राजेश are happy फळदेसाय after that. 2A स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. स्पीकर सर, आमचो सांतिस्तेव ब्रिज आसा जो जुव्यां वयता पळय तो, आनी दुसरे कडल्यान आमकां आनी खंयच्यान वचपाक वाट ना. स्पीकर सर, हो मातसो सिरियस इशू आसा. स्पीकर सर, जो तेजो मेन पळय खांबो आसा म्हणजे जुव्या सायडीच्यान, तो खांबो ऑलरेडी सारको म्हणजे सरयो बिरयो सगळ्यो तुटोन आसा. लास्ट टायम फेब्रुवारीच्या 2 तारीख काय 9 तारीख अशें हांवें टीम आफयली PWDची. तेन्ना तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. त्यान पयलीं तेंच्यांनी काम केल्लें, पण काम कशें केलें स्पीकर सर, सुकती येतकीर ते जस्ट सायडीच्यान अशें म्हणजे कितें तरी तांकां ल्हान तो सकयल्यान भरून काडूंक जालो. तेंच्यांनी शॉर्टकट म्हणून मारून तें मातशें वयरूच काम केलां आनी जेन्ना सुकती येयली की सगळो खांबो दिसता. आनी हे थंयसरले लोकल जे फिशरमॅन आसा ते डेली येवपी वचपी आनी तेंच्यांनी हांव स्वताक गेल्लो तेंच्या बरोबर आनी टिमूय आपयल्ली हांवें PWDची. तेन्ना तेंच्यांनी स्वताक पळयलां, कारण असो जर हात घालीत किंवा तूं एक रॉड घालीत जाल्यार संपूर्ण असो येता. जें पळय काम आसा तो केन्नाय कितें जावंक शकता आनी ताका मोठे मोठे होलूय पडलेले आसा, खड्डे पडलेले आसा. जाता तितलो बेगीन तो करचो पडटलो स्पीकर सर, नाल्यार मोठो कितें तरी अनर्थ तुका जावंक शकता. प्रश्नाचें उत्तर दिल्लें आसा. तुका कितें आनी सब स्पीकर सर, उत्तर म्हणजे कशें कितें विचारपाक तुका तेच सांगता स्पीकर कितें सर. अपेक्षीत आसा तुका? स्पीकर सर, जे केन्ना काम सुरू करतले, कारण कितें आतां आमची नोयनां सुरू जावपाची आहा, मोठी गर्दी जातली त्या सायडीच्यान यो वच करून, आनी दुसरी खंयचेच आमकां हें ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, जुवें ब्रीज एट सांतिस्तेव हो ब्रीज म्हणजे तसो पळोवंक वचत जाल्यार धाकटो कल्वर्ट कसो आसा पयलींचो हांवें पळयला. आमदाराच्या बरोबर हांवूय थंयसर गेल्लो पर्सनली तेन्ना हांवें पळयलां की तेजी परिस्थिती जी आसा पळय न्ही ती तशी नाजूक परिस्थिती आहा म्हटल्यार जाता. आमी तेजो बेजीक प्रिलिमिनरी सर्वे केला, तेजें स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरींग, बाकीचे तेजे रिपेर्स, रिहेबिलिटेशन आनी स्ट्रेंथन प्लॅन हो डिसायडूय केला. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आमी तेजो बीट डॉक्युमेंट जो आसा पळय न्ही हो जाता तितके बेगीन तेजो टेंडर काडटा आनी ताका रिपेर जो आहा पळय न्ही तो करता. पण म्हाजें मत आसा तो पळयल्या उपरांत आमदारान इनिशिएटिव्स घेवन आमकां सायडींतल्यान जागा दिवपाची गरज आसा, कारण ताका नवीन ब्रीज बांदपाची गरज आसा, कारण तेजी कंडिशन्स तशी तो लॉंग रन ब्रीज चलचो ना. त्या खातीर आत्तां थंयसर आमकां लँड एक्विजिशन केलें जाल्यार इट इज अ लॉंग टर्म प्रोसेस. जर कोणी इरिव्होकेबल किंवा लँड जर दिली जाल्यार तो ब्रीज रिपेर करूनय बी म्हणजे 2 वर्साच्या भितर बरो ब्रीज जो आसा पळय न्ही थंय करपाक जाता. सो दॅट यू टेक द इनिशिएटिव्स आनी सायडींतल्यानूच जे आसा दोशी सायडींतल्यान लँड एक्वायर करपाक किंवा तेंच्यो एनओसीज किंवा दिवपा खातीर तूं प्रयत्न कर, आमी दिता. हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन म्हज्या PWDक दिला. स्पीकर सर, आमी जागो दिवपाक तयार आसा, कारण आमी सरपंच आनी बाकीचे पंच मेंबरां घेवन आमी थंयसर इन्स्पेक्शनूय केल्लें आसा. सो आमी जागो दिवपाक एनी टायम, पण जाता तितलें बेगीन करूंक जाय तें काम. स्पीकर सर, एकाच आनी एक म्हाजो क्वेश्चन आसलेलो अनस्टार्ट एलओकी नंबर 1 हो 16 तारखेक आशिल्लो. स्पीकर सर, सेम हें आसा, कारण कुमारजुंवेचो जो आमचो ब्रीज आसा कुमारजुवा टू मार्शल, आनी आमकां आनी थंय दुसरें आनी ऑप्शन कांय ना. आनी तितून दिसाक अश्यो हजारांनी गाडी यो वच, बशी येता, ट्रक येता. स्पीकर सर, त्याही ब्रिजाची सारकी कंडिशन सारकी वर्स्ट जाल्ली आसा. कारण स्पीकर सर, तें जर कितें जर जायत, आमी आतां करता फायली आमच्यो ऑलरेडी पास जाल्ली आसा, पण जाता तितली जर बेगीन, कारण मोठे मोठे हें पडले ताका खड्डे पोंच्यान, कारण आमी आतां आमचो सांगोड आसा आनी त्या ब्रिजार ऑलमोस्ट 3-4 हजार लोक त्या ब्रिजारूच रावता. स्पीकर सर, आतां आमचो चवथीक 7व्या दिसाचो सांगोड आसा. सो त्यान पयलीं जर केलो जाल्यार आमकां पळय स्पीकर सर थंय कितेंय घडोवंक शकता, तें घडोवंक नाका. आमी म्हणटा डेली करया, पण हें जाता तितलें बेगीन जावंक जाय. स्पीकर सर, ऑलरेडी फायल पास जाल्ली आसा, ते जर केलें जाल्यार आमकां खूब आदार जातलो. स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमदार कंटिन्युअसली फॉलोअप करता, आमदाराक खबरूय आसा, म्हणजे फायल कंटिन्युअसली तो ट्रॅकूय करता. जो कुंभारजुवा टू सांतिस्तेवचो तेजो दुसरो ब्रीज
तोय रिपेरिंगाक येयला जाला कितें म्हाका दिसता बाब राजेश आमदार जाल्या उपरांत तेणी ह्यो फायली सगळ्यो प्रोसेस करपाक सुरवात कारण दोनूय ब्रीज तशे खूब वीक आसा पण दोनूय ब्रीज जे आसा पळय न्ही हांव ताका एक एश्युरन्स दिता की पयलीं तेजे बेजीक रिपेर जितके गजाली करपाक जाय पळय न्ही वेळ पडला तसो पळोवंक वता जाल्यार ताजो त्या सांजाव हेज्या पयलीं आपलो सांगोडाच्या पयलीं मातशें कठीण दिसता म्हाका तरी सुद्दां हांव पळयतां जर कितें जर मायनर रिपेर तुका ताच्या पयलीं करून मेळटा आसत जाल्यार तें दिता येस श्री निलेश काब्राल हां तुजो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 Speaker sir, I may permit to ask star aliquid number 3B. 3 स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्पिटिशन या Speaker sir, जो प्रश्नाचे उत्तर दिला ते म्हज्या फुडल्यान आसा स्पीकर सर SIT जी फॉर्म केल्ली ऑनरेबल CMन तेन्ना एक लक्षांत हाडपाक की जे लँड ग्रॅबिंग जाताले हे खंय तरी कटेल जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता CM हॅज बीन सक्सेसफूल इनफ की हेजे फुडें जावचें ना मोडस ऑपरेंडा कितें आशिल्लो की सब रजिस्ट्रार ऑफिसरान ते पेन काडून डुप्लिकेट लायताले आनी सेल्ड इट जावन 114 डुप्लिकेट कॉपी घेवन ते करताले स्पीकर सर म्हाका क्वेश्चनाचें उत्तर मेळ्ळें 48 FIR लॉ केल्ले आसा आनी हितू भितर SITन 22 केले आनी 22 बाय वेरियस पुलीस स्टेशन स्पीकर सर हितूय आन्सरान दिल्लें आसा कि I have विचारले the time frame by which all the grab properties be reverted to the original owners and all the fraudulent mutation entries be removed and the names of the original owners to be appeared in 114. ताका आन्सर दिला स्पीकर सर की with respect to the land reverted original form honorable court हांव honorable मिनिस्टर कडेन विचारता खंयचो honorable कोर्टाचो रिफर करता तो honorable CM कितें बरें काम केलां सर आतां हे गोश्टी अरेस्ट जाल्ले आहा खुबशे आतां ईडीन घेतलेल्यो केसी खुबशे फुडें गेला आनी बंद जाल्लें आसा सो म्हाका एक उत्तर जाय ते ऑनरेबल कोर्ट खंयचो कोर्ट कित्याक SIT करपाचें कारण व्हेरी सिंपल की SIT कोर्टाचो पावर दिल्लो आनी तेणी तांकां रिवर्ट करपाक सांगपाक ते गव्हर्मेंटाचें डिसिजन लोकांक जर कोर्टांत वचपाक जाय जाल्यार कितले पयशे भरपाक पडटले एडवोकेटाक पयशे भरपाक पडटले खूब गोश्टी आशिल्ल्यो प्रोसेस डिले जाल्लो SIT करपाचे CMचे उद्देश आशिल्लो की खंय तरी लक्ष घालून काबार करपाक हांव हांगा रेफरन्साचें जे विचारता म्हणजे ईचें आसा डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट खंयचो ऑनरेबल कोर्ट आसा आनी खंयची केस आसा स्पीकर सर स्पीकर सर आमदार बाब निलेश काब्राल हांणी जो SIT लँड ग्रॅबिंग ह्या हेजेर वेगवेगळे विशय ते त्यांनी प्रश्न मांडल्या तेतूंत जेन्ना टायम फ्रेम वीच द ट्रिब्युनल वील बी कॉन्स्टिट्युटेड टू डिक्लेअर द फेक डीड्स ऑफ हें म्हटलां तेंच्यांनी ओके ताणें म्हणटा आसतना की आमी म्हणजे स्पेशल ट्रिब्युनल फॉर्म करतले किंवा स्पेशल कोर्ट म्हटलेलो तेज्या भितर आमचे गोवा अमेंडमेंट बील 2022 द बील नंबर 10 ऑफ 2022 अवेट्स द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ते आमकां प्रेसिडेंट एसेंटाक धाडलेलें आसा तेजें अजून मेळूंक ना बट तरी सुद्दां हाज्या खातीर स्पेशल कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किंवा हो जो आहा पळय न्ही हो आमी डेजिग्नेट करता आनी जेणे करून सगळ्यो केसीस ज्यो आसा पळय रिलेटेड टू डॅट टील नाव इट इज नॉट फायनलायज कारण तेजे चार्जशीट करप सगळ्यो केसीस चालू आसा A to Z केसीस सगळ्यो चार्जशीट जाल्या उपरांत ताका एकूच कोर्ट जो डेजिग्नेट करपाचो चल्ला स्पीकर सर म्हणजे हेजेर लॉ डिपार्टमेंट AG हेंच्या कडेन डिस्कस करून एक सिंगल कोर्ट डेजिग्नेट करून सगळ्यो केसीस थंयसरूच दिवप हाज्या खातीर सुरू आसा ते एकदां कोर्ट म्हणजे आमकां स्पेशल ट्रिब्युनल फॉर्म करपाक जावचें ना वेगळें तेच्या खातीर कोर्ट जो आहा पळय न्ही म्हणजे इधर डिस्ट्रिक्ट किंवा बाकी कितें एकदां तर उलोवन आमी फायनलायज करता तेच्या उपरांत ह्यो केसीस ज्यो आहा त्यो एक्सपेडायट करपाक येता स्पीकर सर ऑनरेबल CMचे मुद्दो जो आसा म्हाका कळ्ळो पूण स्पीकर सर लोकांची प्रॉपर्टी हे लोकांनी गुटलिसांव करून फ्रॉड करून ट्रान्सफर केल्या हे तुजे ईडीन स्पीकर सर ऑलमोस्ट हांव नको ऑनरेबल CM कडेन आसा 4215 पेजीस आसा जो रिपोर्ट केला आनी आमचे जे SITन तितू आनी रिपोर्ट केल्लो आहा आतां कोर्टान लोकांक कित्याक घालपाचें स्पीकर सर म्हाजे बाट त्या चोरान विकले पण हांवें आतां वचून तो चोर म्हणपाक आनी कितें उरला स्पीकर सर म्हाका दिसता स्पीकर सर ऑनरेबल CMन लॉ डिपार्टमेंटा कडेन बसपाक जाय वा तेजे होम डिपार्टमेंटा कडेन बसपाक जाय आनी जो SITक जो केल्लो आसा तितू जेन्ना येल्ले सगळे रिपोर्ट आसा हे रिपोर्ट घालूनच तांकां रिवर्ट करपाचें तांकां कोर्टान वचो सर कोण जे चोरी केल्या पळय तांकां वचो कोर्टान जे लोक सामान्य लोकांक जे फ्रॉड जाल्ले आसा तेणी कित्याक कोर्टान वचपाक जाय म्हणून SIT केली स्पीकर सर हांव सांगता म्हाजे कडेन आनी 2 नंबर आसा जे प्रॉपर्टी जे फ्रॉडुलंट जाल्ले जे कोण इन्फ्लुएन्शियल आसा ते आपणाचे काडून घेता SIT आसूनय विकता स्पीकर सर आनी हांव ते CMक मागीर सांगता खंयचे जाय जाल्यार ऑन द टेबल ऑफ द फ्लोरूय सांगूं शकता स्पीकर सर
सांगता मरे मागे म्हजे प्रश्न सांगता म्हणलें तुका मागे तूं उठता कितें रे स्पीकर अरे मागे सांगता म्हज्या परिवारा प्रश्न हांव विचारता म्हजे प्रश्न मरे स्पीकर सर हांव विचारता स्पीकर सर म्हाका एश्योरन्स जाय सीएमा कडेन की लोकांक जे हे फ्रॉडुलंट जे आसा इतले रिपोर्ट आसा ईडीचे रिपोर्ट आहा एसआयटीचे रिपोर्ट आहा फुडें आनी कोर्टान कितें वचपाक जाय यू रिवर्ट बॅक टू द ओरिजिनल ओनर्स बिकॉज इट इज प्रूव्ड इट इज फ्रॉडुलंट आणि तेज्या फाटल्यान खुबशे केसीस अशे उरलेले आसा आतां जो लॉ मिनिस्टर आसा ते सब रजिस्टरान सगळे स्कॅनिंग 1961 चालू आसा ते आतां ऑनलायन करतात तितून आनी कळटलें कितें चालू आसा स्पीकर सर सो म्हजे तेजेर उलयना पूण म्हजे एक प्रश्न आनीक स्पेसिफीक विचारता की वील द गव्हर्मेंट कन्सिडर द वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ SIT एंड द आमचे ED वेर दे इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड इट इज फ्रॉडुलंट टू रिट्रान्सफर कोर्टान कित्याक करपाक जाय स्पीकर सर कोर्ट कित्याक जाय आमकां न्ही वेन ईडीन केल्लें आसा हें केल्लें वेदर गव्हर्मेंट विल कन्सिडर लिगली करूंक शकता स्पीकर सर वन मॅन जो कमिशन बसयल्लो तेजा रिपोर्ट कन्सिडर करून गव्हर्मेंटाक पावर आसा स्पीकर सर ते ट्रान्सफर करपाक वेदर गव्हर्मेंट विल कन्सिडर इन रिवर्टींग बॅक ऑल दीस फ्रॉडुलंट केसीस वे ED एंड SIT हेज डिटर्मिन्ड दॅट इज अ फ्रॉडुलंट वेदर द गव्हर्मेंट विल कन्सिडर कोर्टाक घालनाका स्पीकर सर कोर्टान वर्सां चलता केसीस हें जायना वेन इट इज ऑलरेडी डिटर्मिन्ड वेदर गव्हर्मेंट हॅज पावर्स टू रिवर्ट इट बॅक हांव इतलेंच एश्युरन्स हे म्हाका येता आनी रिवर्ट करचे हे लोकांचे जे फ्रॉडुलंट जाले ते हे म्हाका आन्सर करचे स्पीकर सर परत एकदा म्हणजे आमदारान जो प्रश्न मांडला गेली 10 वर्सां अशा पद्दतीत नो मॅन लँड आसतले किंवा फॉरेन कंट्रीन कोण आसा तांचे आसतले किंवा हांगासर कोण एक्सपायर्ड जावन गेलो किंवा कोण आसतना सुद्दां तेंच्यो जमनी ज्यो आसा तिसऱ्या मनशान बाय फ्रॉड ऑफ डॉक्युमेंट करून विकले आतां विकल्यो म्हटल्या उपरांत आमी वन मॅन कमिशन बरयल्या उपरांत वन मॅन कमिशन हॅव सबमिटेड द रिपोर्ट आणि वन मॅन कमिशनचो रिपोर्ट जो आसा तो आमी एक्सेप्ट केलो आणि त्या रिपोर्टाच्या अनुसार ही हॅज गिवन सम सजेशन्स त्यांनी जवळपास एक 17-18 सजेशन्स पर्टिक्युलरली टू द नो मॅन लँड आसतली किंवा अशा पद्दतींतली एक्स मनशाची लँड जेणी वाय मनशान झॅड मनशाक विकली हातूंतली बी परत तेणी एक प्रोसेस फॉलो करपाक लायला सो अकॉर्डिंग टू हीज प्रोसेस आमकां इवन दो गोवा रिक्विजिशन एंड एक्विजिशन प्रॉपर्टी बील हातूंय बी अमेंडमेंट जो आसा पळय न्ही हे काही अमेंडमेंट सजेस्ट केल्यात ते अमेंडमेंट जे आसा ते ह्याच सेशनान आमी हाडटा जेणे करून अशा पद्दतींतली नो मॅन लँड आसत किंवा तेणी बाकीची सजेशन्स दिल्या आमी ते अमेंडमेंट अजून हाडूंक ना ते अमेंडमेंट ह्या सेशनान हाडटा इफ तुवें म्हटलां ते सजेशन्स बरे आसा जर आमी कोर्टाक गेले अशा पद्दतीची लँड हांव म्हजे लिगल डिपार्टमेंट आनी बाकी लिगल टीम हांचे कडेन डिस्कशन्स करता आनी दिल्ल्या वन मॅन कमिशनाच्या सजेशनाच्या प्रमाणे इफ इट इज पॉसिबल जाल्यार आमी जे अमेंडमेंट करता पळय न्ही तितूरूय बी अशा पद्दतीची तांणी सांगलेली सजेशन्स इन्क्लूड जाता जाल्यार पळयता आनी हें सोडून थोडे जाण स्पीकर सर हायकोर्टाकूय ऑलरेडी गेले मी ऑलरेडी तेंच्यांनी हायकोर्टात म्हणजे आपली लँड म्हणून क्लेम केल्या किंवा अशा पद्दतीत दुसरोच मनीस आतां आयला आनी तेणी क्लेम घातलेली आसा की हीच आपली प्रॉपर्टी म्हणून सो दॅट इज अ लिगल लिटिगेशन्स जे आसा पळय ह्या संदर्भात चालू आसा बट ट्रान्सफरंट पद्दतीत आमकां जो ओरिजिनल लँड ओनर आसा तेणी क्लेम केला आसा जाल्यार ताका मेळपाक जाय आनी लिगल वेन मेळपाक जाय ताच्या खातीर सरकाराचो ह्या हेजेर क्लियर स्टँड आसा स्पीकर सर आनी ताका बेगिनात बेगीन मेळची म्हाजें इंटेंशन तेंच आसा पयल्यान पयलीं लोक विकताले ती बंद करून ओरिजिनल ओनराक तेजी प्रॉपर्टी मेळपाक जाय स्पीकर सर ऑनरेबल सीएमान उत्तर दिलं आणि आय एम व्हेरी हॅपी दॅट ही इज गोइंग टू कन्सिडर अशें म्हणून सांगलां लिगली जाता स्पीकर सर म्हाकाय खबर आसा आनी ऑनरेबल सीएमाक जे गोश्टी हाडपा जाय तुटी करपाची गरज ना पूण एश्युरन्स दिला की जेंका लोकांचे फ्रॉडुलंटली जाल्ले आसा तांकां रिवर्ट करता म्हणून ताका ओके स्पीकर सर हांव एकूच केस दिता स्पीकर सर की SIT आतां डिफंक जाला स्पीकर सर तेजे फाटल्यो खुबश्यो केसीस आतां उरलेले आसा हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता की सगळे डिजिटलायजेशन प्रोसेस जो आसा हो चालू केल्लो तो कंप्लीट बेगीन करून कित्याक आज ऑनलायन रजिस्ट्रेशन ऑनलायन जेन्ना सब रजिस्टर घालता ती ऑनलायन स्टोर जाता आनी हो आतां हार्ड कॉपी दवरपाची गरज ना हो प्रोसेस म्हाका सगळें बील धाडलेलें आसा ते बिलूय फॉलो करपाक जाय सो दॅट इट बिकम्स अ लिगल डॉक्युमेंट टू बी केप्ट हें मातशें सांगता कितें फुडें अशें जावपाक जायना स्पीकर सर पूण SIT जी आज लॅब्स जाल्ली आसा स्पीकर सर तेजो रिपोर्ट दिलो सीएमान एडमीट केला आतां हितूच भितर हांव एकूच विचारूंक सोदता स्पीकर सर की एक केस जाल्या म्हाजे कडेन की 78/2 ऑफ आसगांव विलेज ही रिवर्ट जाली इवन हॅविंग इन SITचे आसतना हांव रिवर्ट जाली बरी जाली ओरिजिनल ओनरा कडेन ही कशी जाली आनी बाकीची कित्याक जावंक शकना स्पीकर सर तेजेर लक्ष घालचें हांव फक्त कळटा कित्याक तो सांगता म्हणून पूण एक लक्ष दवरपा जाय स्पीकर सर की आज जे ऑनरेबल सीएमान केला ते खुबश्यो गोश्टी ज्यो भायर सरपाक लागल्या आतां लोक कोण करचे ना
पूण हेजे फुडें फ्रॉडुलंट जावपाक नाका जाल्यार ऑनलायन सिस्टमा भितर जे डॉक्युमेंट जाता कित्याक बूक जे स्टोर करून बायंड करून दवरताले तितू कोण तरी मेवताले जे CMन उतर दिल्लें आहा म्हज्या पयले क्वेश्चनान की 7 जाण सस्पेंड जाल्या हे जाल्या पूण हेजे फुडें जावपाक नाका जाल्यार ऑनलायन इंटिग्रेशन जो सिस्टम करपाक जाय आज ऑनलायन घालता पूण दीस इज अ कन्करंट सब्जेक्ट सो वी रिक्वायर एप्रुवल बील फाटल्या असेंब्लीन पास केल्ले तेजे फॉलोअप जाता स्पीकर सर हो फॉलोअप करना कित्याक आज ते फॉलोअप करून जर ते बील पास जालें जाल्यार म्हाका दिसता इट हेल्प बी ते बोटां मारपाची फिंगर प्रिंट मारपाचे हे सगळे बंद जावपाक स्पीकर सर आतां ऑनलायन तुमी थंय घेता स्पीकर सर ते सगळीं 5 बोटां ऑनलायन घेवपाक शकता सो हेही मातशे ऑनरेबल CMन एश्युरन्स दिवचे की तेही फॉलोअप करून जे बील केल्लें आसा 4 वा 3 वर्सां जालीं बील ते सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आसा ते करून हाडून जे प्रॉब्लम फुडें जावपाक जायना हे कंप्लीट बंद जातले एश्युरन्स CMन दिवचे आनी CMक इतलेंच मागता की जे जनरल पब्लीक जेंकां सफर जाल्या तांकां आनी सफर करचे न्ही ताका तोडगो काडचो आनी तेंच्या नांवार तांकां जागो दिवचो जे सगळे SIT अंडर ED अंडर इतले व्हडले रिपोर्ट आसा विच इज शोईंग इट इज फ्रॉड कोर्टान वचून परतून कितें प्रूव करपाक जाय हे CM करचे इतले रिक्वेस्ट करता स्पीकर थँक्यू स्पीकर सर जे बील फॉलोअप करून जाता तितके बेगीन ते आमी इम्प्लिमेंटेशन करता दॅट इज वन दुसरें SIT कमिशनान इट इज सजेशन्स जे आसा पळय इट इज नॉट ओन्ली टू आवर वन डिपार्टमेंट बट सजेशन इज गिवन फॉर ऑल टुगेदर म्हणजे 6 डिपार्टमेंट आज हांव क्वेश्चन डिटेल स्टडी करता आसतना हांव तें वाचलें एका डिपार्टमेंटाक न्ही 6 डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी वेगवेगळी सजेशन्स दिल्या आनी ती सगळीं सजेशन्स त्या डिपार्टमेंटाक हांवें फॉलो करपाक लायल्या आनी तेंच्यांनी जी आसा पळय न्ही ती केल्या उपरांत अशा पद्दतीचें लँड ग्रॅबिंग म्हणजे इवन दो दॅट SIT वन मॅन कमिशन इज सरप्रायज बारकेल्या गोंयांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आनी हे इतकी वर्सां खूब पयलींच्यान चलतालें नॉट ओन्ली नाव खूब पयलींच्यान त्या ती 5-6 जाणांक सस्पेंड केले आमी बाकीचे सगळे अजुनूय बी लायनीचेर आसतले 2 जाणांक ऑलरेडी 2 जाण म्हाका दिसता बिहायंड द बार अजुनूय आसात भितरूच आसात 2 जाण आनीक 4-5 जाण बेश्टे भायर भोंवतात कोण तरी तांकांय बी ते भितर वचून भायर येयले भितर वचून अशे 7-8 लोक तरी ह्या SIT लँड ग्रॅबिंगाच्या निमित्तान तांकां भितर उडयले अजुनूय बी जे अशा पद्दतीचे लोक ताका उडयतले बट निलेश हेज गिवन अ गूड सजेशन्स काय हरकत ना बाकीचे कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे हाज्या फुडें आमकां लँड ग्रॅबिंग जावचें ना म्हणून ती 1 बोट न्ही 5 बोटांचे थंब आनी इम्प्रेशन्स घेवन ते ऑनलायन प्रोसेस फॉलो करप हें सगळें करता त्या बरोबर ताकाच लागून हांवें सांगलें की 6 डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी वेगवेगळी सजेशन्स दिल्या ते ऑलरेडी आर्कायव्स डॉक्युमेंट तेजे हे आपले ओल्ड डॉक्युमेंट्स आहा पळय न्ही ते स्कॅनिंग करून प्रिजर्व करपाक ते आमी सुरवात केला रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नाव ऑलरेडी तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली बाकीचे सगळे प्रोसेस फॉलो करपाक लागलेले आसा ते हाज्या फुडें अशें जावचें न्ही हाजी पुराय काळजी जी आसा पळय न्ही इवन दो म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन सुद्दां म्हणजे आपले ओल्ड डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय कशा पद्दतीन चॅक करपाचे किंवा कितें आनी ऑनलायन पद्दतीन जर एखादी सेलडीट जाता आसत जाल्यार ताजेरूय बी तांकां पयलीं फक्त पेपराचेर एक नोटीस दिताले ते न दवरता सगळी इन्फॉर्मेशन्स इन डिटेल तांकां दिवप हाच्या खातीर आमी सुरवात केला नवीन अमेंडमेंटूय जो हाडटा पळय न्ही तोय ह्या हातूर पास करून घेता इंटेंशन इतकेंच आसा की जेची लँड दुसऱ्या मनशान विकली ती ताका मेळची परत एकदां आनी नो मॅन लँड जी आसा पळय न्ही ती नो मॅन लँड एक तर गव्हर्मेंटा कडेन येवची कोणीय विकची न्ही नो मॅन लँड आसतली ना जाल्यार आजकाल सरकाराची जागा लोक विकता आसतना फाटीं फुडें पळयना आनी घेतलेलो लोक त्रासान पडटा त्या खातीर जो कोण लँड गोंयांत विकत घेता तेणी म्हाका दिसता इन डिटेलान डॉक्युमेंटेशनान वचप सिन्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन टू टील नाव हेजी गरज आसा नाजाल्यार लोक फटोवपाक खूब मोठ्या प्रमाणात असे बसलेले आसात जे सरकाराची लँड सुद्दां विकून मेकळे जातात आनी घेतलेलो मनीस त्रासान पडटात आनी बरेच जाण जे अशे भायले लोक हांगासर येवन घेतात ते त्रासानूय पडलेले आसात त्या खातीर म्हजें फ्लोर ऑफ द हावस इतकेंच म्हणणें आसा जो कोण परचेस करता पळय न्ही तेणी व्हेरीफाय करूनच घेवची विजय सर स्पीकर सर एकूच ना म्हणजे जालें हांव फक्त सांगता स्पीकर सर हांवें जे चल्लेलें की बील जें आसा माझे क्वेश्चनाचं उत्तर आसा बिल नंबर 2022 बिल नंबर 10 of 2022 इज सेंट टू प्रेसिडेंट एक्शन ऑनरेबल CM पुतून सांगता की पुतून बिल हाडटा अनेक असेंब्ली दॅट इज नॉट दॅट अमेंडमेंट फॉर द रेव्हेन्यू बिल हाडटा आमी तूं म्हणटा ते बिल प्रेसिडेंटा कडेन तेच म्हणटा ते हांव तेका तूं आतां तुमी स्टेटमेंट केलें पुतून बिल हाडटा ते मातशें फॉलोअप कर हांव अमेंडमेंट हाडटा आमच्या रेव्हेन्यू ते ओके हे न्ही न्ही तो हे मातशें फॉलोअप करून हाडले जाल्यार बरें जातलें स्पीकर सर ते राष्ट्रपती हेज्या कडेन आसा प्रेसिडेंटा कडेन आसा ते मातशें फॉलोअप कर करता स्पीकर सर बाब निलेश काब्राल हें डबल इंजीन चलना एक्सपिडायट जायना म्हणून काळें घालून आयला पळय प्रोटेस्ट ताजो
मी म्हणले प्रोटेस्ट ना म्हणतो आता बेजार जाऊन काळें घालून आयला स्पीकर सर हांव मुखेलमंत्र्याचे एटेन्शन ड्रॉ करूंक सोदतां ताणें एक हेड ऑन दिल्लो 29 ऑगस्ट 2022 29 ऑगस्ट 2022 म्हळ्यार ऑलमोस्ट 2 वर्सां जालीं तुवें हेड ऑन दिला जंय तुवें म्हणलां की 1 मॅन कमिशन आपल्यान जर अपॉयंट केलां इतल्याच खातीर की जेन्युइन ओनर जाका सगळे लिगल डॉक्युमेंट्स आसा ताणें डायरेक्टली आपली ओनरशीप कमिशन ऑफिसान वचची आनी प्रूफ करची आनी तें ताका रिवर्ट जातलें म्हणून स्पीकर सर सबसिक्वंटली आमी जें आतां उलयलां ताजेर अशें कळटा की ते कमिशनाक ती पावर नाशिल्लीच कमिशनाची डायरेक्ट पावर जी तुवें उत्तरान दिल्या ती अशी आहा की आयडेंटिफाय लेकुना इन डिपार्टमेंट प्रोसिजर्स सो कमिशन म्हणटा तें ओगीच येदो व्हडलो आवाज केलो आनी लास्टाक कांय ना तें पोचेक जालें ते कमिशनान फक्त तुका रिपोर्ट दिलो तो रिपोर्टाचो अर्थ ना कित्याक ती जमीन परती कोणाच्या नांवान आयली ना स्पीकर सर जुलियस सिझर म्हणून जो एक व्हडलो राजा आशिल्लो तातूंत लॅटीन भाशेन एक उतर आहा वेनी विधी विसी म्हणून म्हणजे ही केम ही सॉ ही कॉन्कर्ड त्या भशेन एक कमिशन केम टू कमिशन एंड वेंट कांय जालें ना तातूंत कमिशन आयलें कमिशनान कमिशन घेतलें आनी कमिशन गेलें जमनी तश्योच आहा 22 FIR जाल्या आउट ऑफ 93 केसीस आयडेंटिफाय जाल्ल्यो तातूंत 22च FIR रजिस्टर्ड जाल्या स्पीकर सर हाजो अर्थ असो की 2 वर्सां आमी टायमपास केलो आनी जे लोकांक जमीन परती मेळूंक जाय लिगल वेन ते आतां हायकोर्ट अप्रोच करतात ना जाल्यार तो सांगता तांकां कलेक्टरा म्हऱ्या वचून केस घाल म्हणून जाल्यार कमिशनान इन्क्वायरी कित्याक केली इट इज वेस्ट ऑफ पब्लीक मनी बिकॉज ही केम ही सॉ ही टूक कमिशन इन इव्हेंट आनी काय केलें ताणें स्पीकर सर हांव मागता हाजेर मुद्दाम CMान सांगचें कितें जालें कमिशन येवन आनी कितल्या लोकांक न्याय मेळ्ळो एक केस सोडून स्पीकर सर म्हणजे ताका आमी SIT कमिशन करपाक नाका आसलें SIT लँड ग्रॅबिंग फॉर्म करपाक नाका आसली म्हणजे जवळपास आतां ज्यो 94 किंवा 110 लोकांनी ज्यो कंप्लेनी दिल्यो त्यो करूंक नाका आसल्यो जांकां आमी सस्पेंड केले तांकां करपाक नाका आसलें जांकां करूंक नाका जमीन कितल्या लोकांक परत्यो मेळ्ळ्यो तुजो 29 ऑगस्ट 2022 हेड ऑन क्लियर तुवें सांगलां during assembly session entire report दिता म्हणलं honorable chairman on the floor of the house तू मंत्री न्ही आन्सर दिव नाका तू मंत्री न्ही हांव येता तेजेर स्पीकर सर हांव विजयाक परते विचारता म्हणजे आमी दोळे धापून ज्यो लोक जमनी चोरताले त्याच्या खातीर वग्गी तशें न्ही तुवें दोळे धापून तुजे दोळे उगडे आसून कांय जावं ना स्पीकर सर हांवें SIT लँड ग्रॅबिंग फॉर्म केलें म्हणून तर इतक्यो सगळ्यो केसी रजिस्टर्ड जाल्यो आतां इतक्यो सगळ्यो रजिस्टर्ड केसीस जाल्या उपरांत अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस म्हणजे हाजो फुडें कितें करपाक जाय आसलो एका 1 मॅन कमिशन घालपाकूच जाय तो म्हणटा पळय न्ही 1 मॅन कमिशनाच्या उपरांत तांणी सजेशन्स दिल्या सजेशन पूण तुवें 19 ऑगस्टाक कितें सांगलें स्पीकर सर ताका बस म्हणून सांग बसला सारको बस तूं मातसो अर्दो बसपाचें अर्दूच बसूंक जाय टाक करून उबो रावंक जाय हय नाजाल्यार बसला सारको तो सारको बसायना आनी उबोय रावना ताजो मदींच तो स्पीकर सर आमी जे SIT कमिशन फॉर्म केल्या उपरांत तांच्यांनी जी सजेशन्स दिल्या त्या सजेशन्स फॉलो करता आसतना आमकां लोकांच्यो जमनी ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो जमनी सगळ्यो लोकांक परत दिवपाक जाय त्या खातीर तेंच्यांनी सजेशन्स दिल्या ताणें जे निलेशान जे हांगासर आमकां प्रश्न विचारलेलो तितूंत तेंच्यांनी म्हटलेलें की ट्रिब्युनल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट करतले काय कितें आतां तें सांगता आसतना हांवें सांगलां ऑलरेडी आमी बील जें तें प्रेजिडेन्शियल एसेंटाक गेलां त्या खातीर आमकां ट्रिब्युनल वेगळें आत्तां फॉर्म करूंक मेळना दॅट इज वन हितूर 2 गजाली आसा एक प्रायवेट लोकांच्यो लँड आनी दुसरी नो मॅन लँड आतां प्रायवेट लोकांची लँड जी आसा पळय न्ही हांवें आतांय सांगलां इन केस आमकां जर प्रेजिडेन्शियल एसेंट मेळोन जर वेगळे ट्रिब्युनल फॉर्म करूंक मेळना आसत जाल्यार एक वेगळो कोर्ट डेजिग्नेट करून तितक्या जाणांच्यो केसीस त्या कोर्टा कडेन दिवन त्यो एक्सपर्डायट करून तांकां तेंची लँड परत दिवप हो सरकाराचो फोकस आसतलो ह्या हेजेर दुसरें नो मॅन लँड जी आसा ती नो मॅन लँड गव्हर्मेंटाक घेवपाक जाय ती प्रायवेट मनशाची जावंक शकना म्हणून आमी सांगलां की ऑलरेडी परत हितूर अमेंडमेंट जो हाडटा पळय न्ही आमी गोवा रिक्विजिशन ती आमी दुसरो ह्या रेव्हेन्यू बिलांत अमेंडमेंट हाडटा जेणे करून आमकां नो मॅन लँड जी आसा ती गव्हर्मेंटाक घेवपाक मेळपाक जाय हें दुसरें आतां तिसरो जो कोण हायकोर्टात वचून आपले परत तेजेर क्लेम घातले आसत जाल्यार तेजी लँड ताका मेळूं शकता हो तिसरो विशय आसा त्या खातीर तो जे म्हणटा म्हणजे 1 मॅन कमिशन घालून स्पीकर सर 1 मॅन कमिशन जर घालूंक आसलो जाल्यार इतकी सगळी सजेशन्सूय येवची नाशिल्ली दॅर शूड बी द म्हणजे हेजी सजेशन आनी बाकीची तांकां लँड रिवर्ट करपाक हाजी गरज आशिल्ली
Shrimati Dilayal, next question. Yeah, next question. Sir, I may be permitted to ask question number 4B. 4B. स्पीकर सर, आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. स्पीकर सर, हांव फकत आमच्या ऑनरेबल CMाक एकूच रिक्वेस्ट करूंक सोदतां. हे आमचे बिचार शेकां आसतात आनी जेन्ना दे हॅव किचन इन दॅट आनी आमच्या बागान 1-2-3 वर्सां पयले उजो लागलेलो तेन्ना एक शेकान उजो लागलेलो आनी इट वेंट ऑन टू मेनी मोर शेक्स. आनी ज्या टायमार साकून तूं फायर ब्रिगेडीक फोन मारता आनी ते फायर ब्रिगेड म्हापसा साकून हांगा आमच्या कोस्टल बेल्टाक येता, मे बी इन अंजुना वेर एवर द शेक्स आर, तो शेकाचे जाता उजो. माय ओनली रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल CM इज हे 4x4 ऑल व्हील ड्रायव्ह मिनी फायर ट्रक हे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमच्या अंजुना पुलीस स्टेशनान कितलोच जागो आहा तो वेग्याच्या वेग्यान हाडचो. आनी अदरवायज इट मेक्स नो सेन्स, दे हॅव नो सेक्युरिटी एज फार एज फायर इज कन्सर्न एट ऑल. एक शेक घालपाक लाखाचे लाख घालून ते रेडी करतात. सो हे मातशें वेग्याच्या वेग्यान दिवचे आनी केन्ना आमकां अंजुनातूं दितलो तेय सांगचे. स्पीकर सर, आमी बिचाचेर जी शॅक्स घालता पळय न्हू, इट इज एन म्हणजे बिझनस. आमी गव्हर्मेंटूय तांकां आमच्या प्रॉपर्टीतूय दिता, प्रायवेटूय हेंचेर शॅक्स घालप वो 2 तरेची शॅक्स जी आसा ती सातत्यान दिता. तांकां ऑल NOCs आर कंपल्सरी, म्हणजे इवन दो तेंच्यांनी इन्क्लुडींग फायर सेफ्टी NOC तेंच्यांनी घेवची पडटा. फायर सेफ्टी NOC जी आसा ती घेवपाक जाय आनी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स हे तेंच्यांनी दवरपाक जाय, जेणे करून मातसो खंयसरी उजो लागलो आसत जाल्यार आपले फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स जे आसा पळय न्ही ते तेंच्यांनी वापरपाची गरज आसा. आतां हें सगळें जाल्या उपरांत हॉनरेबल MLA दिलायला लोबो हांच्यांनी म्हटलां की 4x4 इट इज एन 4x4 ऑल व्हील ड्रायव्ह मिनी फायर ट्रक. हो आजून पर्यंत आमच्या कडेन तसो हो ट्रक ना, पण आमी स्टेट डिजास्टर कमिटीक आमच्या फायर डिपार्टमेंटान स्टेट डिजास्टर कमिटीकूय सांगलां की मिनिमम 1-2 ट्रक जे आसा 4x4 व्हील ड्रायव्ह ते आमकां हितूंतल्यान फंड्स दिवचो डिजास्टरांतल्यान इक्विपमेंट घेवपा खातीर आसता. जर डिजास्टरांतल्यान दिले ना जाल्यार आमी स्टेटी कडल्यानूय दिता, बट ते आमी ऑलरेडी रिक्विजिशन घातलां. मेळना फुडें पयलो एक ट्रक नॉर्थ आनी एक ट्रक सावथ अशे 2 कडेन ते ट्रक जे आसा पळय न्ही 4x4 व्हील हे ते स्पेशली इन द कोस्टल बेल्ट ते आमी प्लेस करता, जेणे करून अशा पद्दतीचो इन्सिडन्स हे जावचे न्ही. फाटलो एक म्हाका दिसता तुमच्या काणकोणांत इन्सिडन्स जावन थंयसर एक ऑलरेडी तेजेर FIR बीन रजिस्टर्ड जाला. बट पयली गजाल जी आसा पळय न्ही, जो शेक घालता तेणी अशा पद्दतीची सेफ्टी सगळी घेवप गरजेची आसा, इन्क्लुडींग स्पेशली वीथ द गॅस सिलिंडर. पयलीं ते सगळे पॅक आनी किचन तेंचे इतकें आसता तेज्यांनी गॅस सिलिंडर भायर दवरप किंवा बाकीची तेजी सेफ्टी घेवप हें गरजेचें. ते जर घेतलें अशा पद्दतीचे इन्सिडन्स हे आमी एवॉयड करपाक शकतले. म्हणून आमी सरकारा कडल्यान जायती प्रिकॉशन्स घेतात की हे करपाक, म्हणजे जे कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय तितकी, बट जे शेक ओनर आसात तांच्यांनी बी प्रिकॉशन्स जी आसा पळय न्ही ती घेवची. स्पीकर सर, एक नॉर्थ आनी एक सावथ पावचो ना तो, एक हेका कोस्टल बेल्टान एक जाय पडटलो, बिकॉज दीस फायर ब्रिगेड इट कॅनॉट गो ऑन द सँड. युअर बिग द ब्रिगेड कॅनॉट गो ऑन द सँड. टील देन इफ अ सिस्टम कॅन बी मेड, दोरी आहा फुडल्यान, अ मोटर विथ अ पायपलायन, यू नो समथींग लायक दॅट, वे हे उजो लागलो जाल्यार आमदाराची आयडिया वायट ना, ते दर्याचेच उदीक काडून थंय मार. या टील युअर फायर ब्रिगेड कम्स आनी तुजे रेव्हन्यू डिपार्टमेंट येतले आनी दितले तुजे पयशे. दिस इज द बेसिक. येस, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पीकर सर, आमी एग्जामीन करपाक लायता कितें आहा तें वचून. स्पीकर सर, येस, श्री म्हणजे आन्सर जे दिलायला लोक हॉनरेबल CMन दिलं ते सारखें आसा. म्हणजे एक सजेशन आसा फक्त की CMन दिता तेन्ना बरयलां की 4 गाडयो सँक्शन करपाक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट CMन ऑन द फ्लोर ऑफ सांगला हाडपाक. ते डिझायन जर स्पेसिफीक दिल्ले आसा ते सांगचे पूण दिवना जाल्यार म्हजें एक सजेशन आसा
की आज जे 4x4 गाडी हाडटा ती बीच बेल्टाक जे दिलेले बाबा लोगोन घातला तो इशू ओके, पण आमच्या रानांनी गाडयो ज्यो नॉर्मल फायर आसा तेय वचना. सो करता तेन्ना तेजे ब्रॉड घेवपाचें ना स्पिकर सर, कित्याक नॅरो घेवपाक जाय, हें लक्षांत दवरचें. कित्याक डिझायन जर दिवना जाल्यार आमी बसोवन हांव दिवंक शकता, कित्याक 4x4 व्हेकल जे रानांनी वचूंक शकता, जे बिचार वचूंक शकता, ह्यो गोश्टी डिझायनान मातशें सारकें करचें, नाल्यार हाडून मागीर तो स्पेसिफीक जायना जाल्यार मागीर कांय यूज जावचें ना स्पिकर सर. सो म्हजें स्पीकर सर, आमचो आमदार निलेश बाब बाय प्रोफेशन इंजिनियर, त्या खातीर डिझायन करपाक इज दॅट वे एक्सपर्ट, काय हरकत ना, हांव ताजी मदत घेता. अशा पद्दतीचे डिझायन्स ते आमकां लागतले तेन्ना आनी आमी ते करपाक शकता. नेक्स्ट क्वेश्चन श्री चंद्रकांत शेट्टी डॉक्टर. Want to ask 5A question. Operation 5A. स्पीकर सर, आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट. स्पीकर सर, जे उत्तरान जे म्हाका उत्तर मेळ्ळां, पयलीं म्हणटा तें हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की मायनिंगाक तांकां इतले प्रॉब्लेम सुरू आसतना आमचो बिचोलीम ब्लॉक 1 मायनिंग सुरू जाला, लोकांक जॉबूय मेळ्ळा, थँक्यू फॉर दॅट. उत्तरान म्हाका एक कितें मेळ्ळां की ह्या ऑफिसान जे ओनर आसा लीज एरियेन तांचे डिटेल ना. म्हाका दिसता ह्या हावजान हांव एकदां 0 ओवर काडलेलें आनी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केल्लें की मुळगांव लांबगांव हे एरियेक जी लीज जागेन घरां आसात, देवळां आसात ती काडपाचें. आनी मुख्यमंत्र्यान एश्युअर केल्लें की हायकोर्टाच्यान एफिडेवीट करून दिता. आतां उत्तरच दितना अशें दिलां की तुमचे कडेन डिटेल ना, जाल्यार डिटेल नाल्यार तुमी कशें म्हाका तुमी हें करून दितल्यात. आनी ह्या हेचेर तुमी लास्ट असेंब्लीक म्हाका तुमी उत्तर दिलें, तुमी अजून पर्यंत कितें तुमी एक्शन घेतल्यात म्हणजे हे करून दिवपाक, कित्याक लोकांक अजून फियर आसा, फक्त कितें आसा लोक थंड आसात. सो ताचेर क्लियर करपाचें. स्पीकर सर, तांचो कन्सर्न आसा आमचें मायनिंग लीज जे ऑपरेट जाला त्या मायनिंग लीज ऑपरेशनाच्या भितर लोकांची घरां आसा आनी देवूळ आसा, परत तांचे मुळगांव आनी शिरगांव दोनूय कडेन. हांवें तांकां फ्लोर ऑफ द हावज, कारण ही एक केस हायकोर्टात चालू आसा, आमी फ्लोर ऑफ द हावज ऑलरेडी लीज होल्डर्स आसा तांच्या कडेन उलयल्या की ही जी एरिया आसा पळय न्ही, ही एरिया त्या लिजाच्या भायर, कारण एकदां लीज ऑलमोस्ट दिले, त्या लिजाच्या भायर काडपाक आमी गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही हे एफिडेवीट दितले तांकां की आमी ही जी एरिया ती पूर्णता भायर दवरता. आनी ताज्या खातीर तांच्यांनी म्हटलां की आमकां की त्या सर्वे नंबरांत कोण कोण खंयचे खंयचे आसा हें खबर ना. आमी डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलें. एट प्रेझेंट डिपार्टमेंटा कडेन तेजी डिटेल्स जी आसा पळय ओनरांची ना. डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की कन्सर्न सर्वे नंबरान कोण कोण आसा तेजी सगळी डिटेल्स हे आमकां सबमीट कर. बट मीन वायल आमकां 2 रिप्रेझेंटेशन आयिल्ली, एक मुळगांवच्यान आनी एक शिरगांवच्यान. तांच्या कडेन आमच्या डायरेक्टरान उलोवपाक सुरवात केलां, डायरेक्टरान डायलॉग सुरवात केल्ले आसा. तांच्यांनी बी सर्वे नंबर वायज दिवंक ना, बट दोनूय व्हेरीफाय करून विथ अवर डेप्युटी कलेक्टर जो दितलो आनी ते दिता तितके, आनी तो एरिया डिमार्केट करून आमचे लीज होल्डरूय तशे इंटरनल मिटिंगेंतल्यान दे आर एग्रीड. बट ते कोर्टांतल्यान जर जालें आसत जाल्यार आमकां एकदम बरें जातलें की दे विल नॉट डू एनी ऑपरेशन इन दॅट पर्टिक्युलर एरियात आनी ते लीज तितके भायर दवरप. ताका आमी जें म्हणटा म्हणजे आमची तांकां रिक्वेस्ट आसा की खंयचेच घर, खंयचेच देवूळ हे अफेक्ट जावचें न्ही. आनी फ्रॉम द देवूळ टू म्हणजे समथींग कितले तरी म्हाका लक्षांत ना आतां कितले तरी मिटर्स पर्यंत तो पर्यंत ते अफेक्ट जावचे न्ही, हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी ते आमी एडिशनल आमी हायकोर्टात जे आसा पळय हे फायल करता. स्पीकर सर, तुम्ही आता मायनिंग सगळी सुरू केल्यात, तुमचे इंटेन्शन बरें आसा, सगळें बरें आसा, पण एकदा तुम्ही कंपनीक तुम्ही मायनिंग सुरू आता त्यांच्यानी 478 हेक्टरान सुरू केला, पण ते कंपनी कशें आसा ती बिझनेस करपाक आयिल्ली आसा, ती तुमची कितले पर्यंत आयकतली, तुम्ही लोकांचे कितें तुमी टायम फ्रेम कितें दितात म्हाका, हे सगळें करपाक तुम्ही कितलो मॅक्झिमम टायम फ्रेम सांगतात, सो दॅट लोकांक एश्युरन्स गावलो की ह्या टायम फ्रेमात 3 महिने 6 महिने वर सांगता. कंपनी ऑलरेडी मायनिंग सुरू केल्लें आसा, सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक कशें आसा, कंपनी खुश आसा, सरकार खुश आसा, रॉयलिटी लोक खुश ना, त्यांच्या अजून लोकांच्या मनात भंय आसा, आमचे केन्नाय देवूळ वतले, केन्नाय घर वतले, तो टायम फ्रेम सांगात. स्पीकर सर, हांव एक गजाल पयली क्लियर करता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस, देवूळ आनी घर कोणाचेच वयचें ना, हाज्या खातीर सरकार जी गजाल करपाक जाय पळय न्ही तितके करतले. तांच्यांनी विचारल्या टायम फ्रेम, एट प्रेझेंट मॅटर इज इन हायकोर्ट, त्या खातीर आमी 100% लोकांच्या बरोबर आसा. तांकां जो कितें एफिडेवीट ते फायल करपाक जाय बिहाफ ऑफ द पीपल गव्हर्मेंट वील फायल, आनी ते सरकारान लीज दिला तांकां, त्या खातीर फाल्यां सकाळीं
म्हणजे गरज लागली आसत जाल्यार सरकार ताका इन्स्ट्रक्शन दिवन जी गजाल थंय लोकां खातीर करपाक जाय ती गजाल करतले. स्पीकर सर म्हजो दुसरो प्रश्न आसा. हांव एक क्वेश्चन विचारलेलो की डिटेल आप कोणी ऑब्जेक्शन फायल केल्लें मायनिंग करतना वेदांताच्या. उत्तर मेळ्ळां की कांयच कोणीच ऑब्जेक्शन फायल करूंक ना. म्हाका एकूच विचारूंक जाय की जर कोणी ऑब्जेक्शन फायल केलें जाल्यार तुमच्या डिपार्टमेंटाक केन्ना कॉपी येता? कित्याक म्हज्या कडेन एक जे कम्युनिटी ऑफ बोर्डेचें लेटर आसा 8 तारखेक मेच्या तांच्यांनी फायल केला. तांच्यांनी इल्लिगली वेदांता कंपनीन भितर वचून ऑलरेडी सरफेस तांच्यांनी हे केल्ले 7 आनी 8 मे प्रश्नकाळ हांगा सोंपता. जिरोवर डॉक्टर जनार्दन शेट्टे तुमचेच आसा पयलें फर्स्ट जिरोवर. Just one urgent matter to the Honorable Chief Minister. कालच्या दिसा पासून अबाउट हे विद्या प्रबोधिनी जे पण इस्कॉला तेजे तूं कालूय दिल ना आजूय मातशें एक स्पीकर सर कारण तो जस्ट एकूच मिनिट. स्पीकर सर त्यांचो इशू हांवेंनूय ऑनरेबल अपोजिशन लिडराक सांगला की त्यांचो विशय डायरेक्टरा कडेन म्हाजो डिस्कशन सुरू आसा. ते ऑलरेडी जो सेटल जातलो. when what just speak I think honorable Rohan Bab is also in it but स्कूल मॅनेजमेंट आणि पेरेंट्स यांच्या मदलो इशू आहा तेच सेटल करपाक तयार कित्याक लायट आनी फॅन ना काय ना सारखे मातशे केदो गो तो जिरोवर 2.0 आवर गायला कार्पेंटर इश्यू. तुम्ही ऍडमिट करूंक ना ताजेर तो उलोवपाक शकना ताका सांगात. तुम्ही ऍडमिट म्हणजे हांगासर झिरोवर तुम्ही ऍडमिट करता तो भाशण करून मेकळो एकट्याचे जाले आतां झिरोवर तो दुसरो उलोवपाक लागलो. मेन्शन करा. Speaker sir, fear and anxiety in the mind of people of Bicholim due to lack of street lighting on the newly constructed Bicholim bypass. Time and again the street light does not work, leading to very poor visibility and may lead to accident in heavy rain. Also, it is noted that as the CM had mentioned about appointing traffic constable at both the end of the bypass, please be vigilant on the Watadev Karapur side as there was yet another accident observed 2 days back. Next, Ullas Sweker. Noted, Speaker. I would like to bring to notice of the government that there is no maintenance being carried out the newly built Zariwada Sports Complex ground. Also, there are theft incidents reported at this ground. Speaker sir, वो ground sports complex माझ्या मतदारसंघातल्या दवल्ली हांगा व GICDCन बांधला जवळजवळ 4.5 कोटी खर्च करून. गेल्या 5 वर्सां पर्यंत तो बांधलेलो आणि गेल्या वर्सा ऑनरेबल मिनिस्टरान हो उद्घाटन केल्लें. आयज तेजी परिस्थिती अशी जाल्या की तो ग्राउंड मेंटेनन्स करपाक तेजे कोण करना पंचायतीक हँडओवर केला. पूण पंचायत म्हणटा आमचे कडेन पयशे ना. तेन्ना तेजेर तुमी एक स्टाफ घालून मेंटेनन्स करपाक जावं सेक्युरिटी गार्ड्स घालपाक जाय. स्पीकर सर करपाक लायता. दिवपाक सोदता कारण हे GSIDCन हो ग्राउंड बांदिल्लो आशिल्लो आनी आमचे कडेन ताका नातें कांयच ना. म्हजें एक रादर सजेशन आसतलें आदरणीय आमदाराक की जरी पंचायती कडेन जर फंड जर ना जाल्यार डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक फंड प्रोविजन करपा खातीर रिक्वेस्ट करची आनी ते करून घेवचें कारण इट इज नॉट पॉसिबल अस इन मेंटेनन्स ऑफ दीस ग्राउंड. श्री विजय सरदेसाई. Thank you, Speaker. Speaker sir, I want to draw the attention of the government that several groups from the state of Goa travelled on foot to Pandharpur covering more than 250 kilometers. I urge the government to provide assistance to these groups through social welfare department. Speaker sir, पयर हांवें फोटो पळयलो मुखेलमंत्री पंढरपुराक पावलो पूण तो म्हाका दिसता विमानान बी गेलो आसतलो. लोक चलत वतात 250 किलोमिटर चलून वाडी वतात अशे 21 ग्रुप आसात. स्पीकर सर हांव मागतां की तांचे चड करून बेजीक सॅनिटेशन टॉयलेट फेसिलिटी नासता तांकां बिटवीन बेळगांव टू कोल्हापूर. सो हें फक्त मॅटर ऑफ कन्विनियन्स न्ही पूण दीस इज अ मॅटर ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड डिग्निटी. स्पीकर सर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान तांकां मॉनिटरी सपोर्ट दिवचो. हाजे पयलीं हज कमिटीक तुमी दिता म्हणून आन्सर मेळिल्लें आहा तशें तुमी हांगाय दिवं येता आनी तुमी हिंदू पक्ष म्हणटात म्हणटकच तें दिवपाक तुमकां इजी जावंक जाय. स्पीकर सर पावतकर परते येवपाक ताका त्रास जाता सो एक ट्रान्सपोर्ट दिवचो. मुखेलमंत्र्यान डिक्लेअर केलां की भक्त निवास तो करता म्हणटा पूण हें भक्त निवास करचे परस तें एक कॉन्ट्रॅक्ट जालो. हें तांकां करता तांची श्रद्धा भक्ती जी आहा
ती रिवर्ट करता आनी ताजे बरोबर सरकार आसा हें Yes. दाखोवचें श्री सेंगर ना वांगडा क्लियर आमकां- स्टेटमेंट जाय म्हाका स्पिकर सर बरोबर उलयता म्हणटा पळय. जे विविध ग्रुप वतात तांकां गरज कसली लागतली ती माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन पळोवन वता. भक्त निवासाची योजना ही माननीय मुख्यमंत्र्यान ताचो हें केल्लें आसा. ताचे शिवाय तांकां एसिस्टन्स पळय हांगाच फक्त पंढरपूर न्ही साईबाबाच्याय देवळान भितर वता आसतना खुबशे वतात, अयोध्येकूय वतात. आमी पळोवया खंयचे चलत जाता अयोध्येक गेले. हय खंय खंय आसा. एक ग्रुप दिले नंतर आतां तुमी हांगा वतले खंय जगन्नाथ जय जगन्नाथ म्हणले. Yes, श्री सेंगर आमोणकर. पळयलें तुमी. कशें आसा ते पळयतात. नेक्स्ट Speaker sir, attention of the house is drawn on the plight of the people residing in Goa Rehabilitation Board colony at Hillland Sada with regard to dilapidated condition of the building and its unit. As there is no maintenance of the unit been carried out by the Goa Rehabilitation Board. The ceiling of the units are leaking and falling apart. There is no proper water, sewage is overflowing, water storage tanks are open, etc. Further, the ownership of the unit need to be transferred in the name of the LOT. Step government intend to take in this matter. Speaker sir, हे जे JRB रावता तांकां मेन प्रॉब्लम आसा तो उदकाचो. तांकां उदक म्हणटा तें मेळना. स्पिकर सर हांव मागता हेजेर मातशें लक्ष कित्याक चेअरमॅन जो रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन आसा राजेश फळदेसाय हेजेर ऑलरेडी येवन सर थंय इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा बट अजून पर्यंत हेजो सोल्युशन अजून पर्यंत जावना. I will speak to the head of the department and get it done. श्री एंटनी कोस्टा. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of parents and general public about the possible closure of government primary schools have increased due to the recent shutdown of almost 36 government primary schools over the last 2 years. What steps does the government take to respond to this situation? Speaker, sir, 30 आणि 100 स्कॉलां प्रायमरी स्कूल्स बंद पळय गोंयांत 36 100 तुगे मतदारसंघांत म्हगे मतदारसंघांत 2 एश कोन लास्ट 2 years this ह्या वर्सा 20 ना 20 to 24 25 and 22-23 11. सो स्पीकर सर कित्या लागून बंद पडले ही स्कॉलां म्हाका सुद्दां सरकार हेजेर कांय नोंद घेयना. 35 स्कॉलां बंद पडले इन लास्ट 2 years प्रायमरी स्कूल्स. नेक्स्ट एडेड स्कुलांनी भुरग्यांक घालपाक सुरवात केली आणि बर्थ रेट फेल जालो प्रायमरी स्कूलां बर्थ रेट कमी जाला. ताळपोत्र गायलो Birth rate कमी जाला. ताका लागून पेरंट्स बर्थ रेटूय कमी जाला. बर्थ रेट कमी जाला. Because sir, fear and anxiety in the minds of all the apprenticeship under the Chief Minister Apprenticeship Scheme who are posted in various government departments as they will complete 1 year of their apprenticeship and in absence of any other regular job alternatives will lose their livelihood. It is requested that extension of 1 year may be granted to all those who wish to continue apprenticeship. Yes, so the कामाला लागला ते आता भायर पडटले तांकां आनी जॉब ना आता वन स्कीम. स्पीकर सर तो अप्रेंटिसशीप स्कीम ही स्किल डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत एका वर्सा खातीरूच केल्ली सुरवात आनी ती हांगा न्ही पूर्ण देशभर आसा. अरे ही जॉब न्ही तो ती ट्रेनिंग वर्क कल्चर तांच्यांनी जॉब करपाचो दुसरे कडेन. जॉबांत मेळना आनी काय ना. श्री कृष्णा साळकर. Speaker, sir, people of Vasco constituency facing problem due to constant shortage of water supply. I would like to bring to the notice that the overhead tanks of Vasco constituency and around are linked to the water supply, need urgent attention and require maintenance repairs. People staying nearby tank at New Wadham residents fear that the cement keeps falling. It requires cleaning. It has been understood that many years past, no cleaning has been done. People here are saying it has been dirty. स्पीकर सर उदकाचो प्रॉब्लेम शॉर्टेजाचो प्रॉब्लेम वास्को आसा. फोन तांकां डिपार्टमेंटाक केलो जाल्यार डिपार्टमेंट म्हणटा लायटी खातीर कितें तरी प्रॉब्लेम. स्पीकर सर इट इज नोटेड कारण पावसांत खूब मोठ्या प्रमाणात लायट वयता. लायटीकाराक विचार म्हणजे तो कारण तें आसा. पावसान सर शॉर्टेज जातकूच लोकांक आनी परत अशें म्हणू नाका उदीक भायर आनी भितर मेळना. ना 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 उदक आसा तुमी मातशें कोऑर्डिनेट करून जाता इतलें करता. जी चारोलकर. Fear and anxiety in the mind of people of Goa as they witness tourists and local swimming in the abandoned quarries. Despite the government ban, the authorities have failed to fence these quarries.
such has made it easy for people to access these dangerous areas. The immediate step government intends to take in this regards. Yes. स्पीकर Postpone calling सर attention, फॉरेनी कोणी देवचे न्ही हे आमी पयलीं क्लियर केला थंय बोर्ड लावपाक सुरवात केला आनी तांकां आतां फेन्स करपाक तुज्या थंय आसा तिका एक लिस्ट कर आनी डेप्युटी कलेक्टराक दी तांकां फेन्स करपा खातीर सांगलां अंदू प्रोसेस सुरवात जातलो. Postpone calling attention, Shri Sankalp Amonkar. अपलोड केलं. मांडलं प्रेझेंट केले. नेक्स्ट सर तुम्ही बोलूयात. माननीय सदस्य बाब संकल्प आमोणकरान एक कॉलिंग अटेन्शन मांडला पूण तातूंत काही प्रॉब्लेम्स आसा. एक म्हणजे ही सेज दॅट इट इज इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. डिलॅपिडेटेड कंडिशन जर आसा दॅट हॅज टू बी प्रूव्ड फर्स्ट. आणि ना रिप्लाय ना हांव ती ना डिलॅपिडेटेड कंडिशन जे आसा पळय ते हांव वाचपा जाय अशें ना आन्सरूय दिले आतां आनी ते पयलीं प्रूव करपाक जाय. सो लेट सोसायटी गो टू द करेक्ट फोरम टू प्रूव दॅट इट इज अ डिलॅपिडेटेड कंडिशन. आनी त्या नंतर ताका कितें जाय पळय ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जे आसा चेअरमॅन आनी हे तांचे मार्फत जातलें. प्रश्न कॉलिंग अटेन्शन मांडला तांणी. इट इज इन डिलॅपिडेटेड स्टेज म्हणटा तो. इफ इट इज इन डिलॅपिडेटेड स्टेज जाल्यार इट हॅज टू बी प्रूव्ड बाय समवन. सर रिप्लाय दिला मिनिस्टर एक मिनिट मिनिस्टर तुम्ही हे आन्सर जे पळय न्ही आत्तां जर तुम्ही दिवंक ना अपलोड जर करूंक ना आसत जाल्यार तुम्ही हे आन्सर मागीर दियात. ना अपलोड करूंक हांवें विथड्रॉ केला ते. अशें सांगात की तुम्ही आत्तां विथड्रॉ केला हाजे आन्सर तुम्ही मागीर करता. इतकेच तांच्यांनी विथड्रॉ केला तुका परत एकदा तेजे आन्सर ते फुडल्या हेका जे आपण ते मांडटले. इतकेच बाकी उत्तर दिल्लें. नेक्स्ट श्री या इट इज अगेन पोस्टपोन. प्रेमेन शेट कॉलिंग अटेन्शन. Again postpone it is. Premen Shet. Shri Premen Shet. Calling attention. It is not postponed. Now it is postponed. It is postponed. Reply dil na. Reply dil na. That is because sir, he is the most senior member. He should circulate the reply if he wants to answer. It is not uploaded also. Why it is withdrawn? So my postpone dal no. One minute. Withdrawn. How can you withdraw? He has to withdraw. Minister. Let me clear. Uncle Bab has to withdraw. How can you withdraw? He has not हांव withdrawn. विथड्रॉ करना. आयक तरी म्हजें. हांवें आन्सर विथड्रॉ केला रे. दिल्ले तेणी आन्सर जे दिला. मिनिस्टर ते विथड्रॉ केला तो परत आन्सर दितलो. बिकॉज पोस्टपोन. आन्सर जे लोड केला ते विथड्रॉ केला. कित्याक विथड्रॉ केला? इट इज अ डिलॅपिडेटेड स्टेज म्हणटा. इट इज डिलॅपिडेटेड स्टेज. How can you explain now? आयक मरे तरी. माननीय मंत्री आयक मरे तरी आन्सर मागीर डिलॅपिडेटेड ऑलरेडी इन्स्पेक्शन झाला. नेक्स्ट श्री प्रेमेन शेट. Because attention of the House is drawn to the fact that most of the Khazan field have thick mangroves and are left fallow. Also, bunds and sluice gates are badly maintained, resulting in flow of saline water. The steps government has taken to restore Khazan fields back to the paddy cultivation. Revenue Minister. Yes, sir. The management of the sluice gates and the repairs and conservancy of the bunds by tenants associations are governed by the Goa Agriculture Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenants Rules 1975. According to these rules, the managing committee of the Tenants Association is responsible for the conservation, maintenance and repairs of bunds, embankments, ridges and sluice gates. This includes taking all necessary steps for these tasks and preparing estimates for repairs and maintenance. Inspections and directions. Upon receiving complaints about repairs and maintenance, the Mamladar of the concerned taluka, along with the Talati of the village, conduct an inspection. They issue necessary instructions to the managing committee to prepare estimates to repair and maintenance through the Soil Conservation Division. Government's role in repair and maintenance.
The government under the Goa Agriculture Tenancy Act 1964 and Rules 1965 has entrusted the Goa Soil Conservation Division with the repairs and maintenance of notified protective Kazan bands. The assistance is provided under the following patterns. Category 1, repairs, maintenance of notified Kazan bands. Tenants Association beneficiaries willing to carry out repairs work on their bands are provided with estimates. The government contributes 50% of the expenditure paid as per the procedure laid down. Category 2, major repairs. Bands requiring major repairs beyond the financial capabilities of Tenants Association beneficiaries are generally carried out at 100% initial cost by the government. The government then recovers 50% of the expenditure at 6% interest over 10 annual installments. Category 3, remodeling of embankments. Work of remodeling verified protective Kazan bands are undertaken as per 90-10% scheme approved in 2003 to 2004. The government recovers 10% of the expenditure in 10 annual installments. Tenants Association or 10 or more beneficiaries, if the association does not exist, are eligible under this pattern. The existing clay bands are made structurally stronger using an improved design to minimize recurring maintenance cost. Amendments to Goa Agriculture Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenants Rules 1975. Given the numerous complaints regarding field inundation and losses faced by farmers and the concerns raised by various honorable MLAs in the Goa Legislative Assembly, the Revenue Department has amended the rules. The amendment were published in Official Gazette dated 14/3/2024 under the Goa Agriculture Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenants Amendment Rule 2024. Key amendments include updating tenants list. The rules now provide a detailed annual schedule for updating tenants list to address failures in updating by managing committees. Penalty for misappropriation. The Mamladar is now empowered to impose fines for misappropriation and recover the misappropriated amount and fine for the concerned officer bearing after a summary inquiry. Financial controls. The rules limit the managing committee's ability to withdraw funds without the Mamladar's signature to 25,000 per month per association. World Bank assisted proposal. Based on inputs from the Agriculture Department, the Goa State Biodiversity Board, through its climate change cell, has submitted a World Bank-assisted proposal to the Department of Economic Affairs. The project titled Climate and Disaster Resilient, Greener Goa, adopt a multi-sectoral approach, including clean energy, green tourism, green economy, and disaster risk reduction for sustainable growth with governance. This project includes financial components for restoring outer Kazan bands, bringing together multi-sectoral investment and leveraging other climate finances. The government is giving active consideration to agriculture policy, including the issue of contract farming. Once this is finalized, most of the issues related to cultivation of agricultural land, including Kazan land, are expected to be resolved. Conclusion. These comprehensive steps demonstrate the government of Goa's commitments to restoring Kazan fields back to productive paddy cultivation while addressing environmental concerns and ensuring sustainable agriculture practices. The amendment to the rules and the introduction of targeted schemes and projects reflect a proactive approach to preserving and enhancing the unique agriculture heritage of Goa Kazan lands. Speaker sir, I am very much thankful to the government कित्याक खाजन शेतां प्रिजर्व करपाक लागून जे आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आमचे गव्हर्मेंट करता ताका लागून हांव
सरकाराचे आभार मानता. आतां जे मिनिस्टरान आन्सर दिल्या भितून सगळें सांगलेलें आसा की आमी कशे पद्दतीन आमचें सॉयल कन्जर्वेशन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शेतकारांक हे खाजन शेतां पिकोवपाक हेल्प करता. पण मेन कन्सर्न जें आसा हाचें कॉलिंग अटेन्शन हाडपाचें, जे मॅनग्रोव्स प्लांटेशन जे शेतान जाता ते हाडपाक लागून आनी शेतां परत पॅडी फील्ड कल्टिवेट करपाक लागून जे त्रास शेतकारांक जाता तेजेर एक पॉलिसी मॅटर करचें पडटलें, पॉलिसी फ्रेम करची पडटली. नाजाल्यार कितें जाता स्पिकर सर, जे मॅनग्रोव्स एक्चुअली आसपाक जाय ती बांदाचेर आनी बांद प्रोटेक्ट करपाक लागून, सी शोर प्रोटेक्ट करपाक लागून हे मेन तेंचो यूज जाता. पण आयज तीच हळू शेतांनी येता आनी शेतांनी येयल्या नंतर पॅडी फील्ड कल्टिवेटेड करपाक खूब डिफिकल्ट जाता. म्हणून ज्या जाग्यार ही शेतांनी वयता थंयसर ती कशी स्टॉप करची हो म्हाजो प्रश्न आहलो. आनी हेजेर स्पिकर सर म्हाका दिसता एक गव्हर्मेंटान पॉलिसी फ्रेम करची पडटली जेणे करून जी कल्टिवेटेड एरिया आसता आमची खाजन शेताची थंयसर जर ती मॅनग्रोव्स गेली जाल्यार शेताची एरिया सगळी काबार जाता. म्हणून हो एक व्हडलो भंय आहा, फियर एंड एन्जायटी आहा सगळ्या शेतकारांच्या मनान की कल्टिवेशन जर आतां आमकां परत करपाक जाय जाल्यार आनी ही मॅनग्रोव्स प्लांटेशन जी शेतान वयता ती कशी स्टॉप करतलो हें म्हाजें कन्सर्न आसलें. तर स्पिकर सर हांव मागता सरकारा कडेन की एक खंय तरी ही मॅनग्रोव्स प्लांटेशन जी शेतान येता ती स्टॉप करपाक एक पॉलिसी फ्रेम करची पडटली. स्पिकर सर. Nilesh Kabral. I rise to be part of the discussion of the calling attention moved by my colleague Shri Premanand Sheth regarding Khazan fields having thick mangroves and our left fellow. Speaker sir, Honorable Minister has given a comprehensive answer. But I think the basic problem today, Speaker sir, is not addressed in this comprehensive answer. The first is he is referring to the 1975, the Tenancy Act, 1975, where the discharge is a joint responsibility of the tenants. That is the act what he is referring to. And then he has given that, basically the answer to that. I don't know how much he has recovered of the initial cost given by 100% by the government, 50% recovery with 6% interest. I don't know how much he has recovered. I don't want to know that. But I am sure that he must have not recovered 1 rupee also. Speaker sir, we have to look at a holistic position. What he is facing there in his part, we are also facing in our part. We also have rivers, we have salinity which is coming inside. The basic problem, Speaker sir, is because in the olden days the bunds were maintained by the people who used to grow the field. And when these fields were being grown, they used to have a continuous walk on the fields where the salinity of the water which should not go inside. Even a small crab which used to make a hole, they used to go and plug it manually by themselves. Now over the time, the 75 Act which was done, that time those people were there, Speaker sir. Today, now because of some people who are not maintaining the bunds, some people who are interested to the fields are also suffering. I think we have to look at a holistic angle of this this joint responsibility of tenants rules 1975. He has done some modification of giving money, that is okay. But Speaker sir, we have to look at a holistic angle. Number one, why? I'll just say, Honorable Minister, is because the bunds are not maintained, that is why saline water goes inside. Speaker sir, if you give little water to mangroves, they grow within a span of few days and a few months to a level, then CRZ will come and map it and they will say these were not fields, these are mangrove fields. So this is the contention, Speaker sir, where everybody has a problem. So we have to find a logistic conclusion because today tenants, if you go to see, are not maintaining the bunds, which everybody knows. Show me one, maybe 1 in 100 will be maintaining these bunds, these sluice gates, which affects, Speaker sir. So my request to Honorable Minister is please do look into this. Bring the system into the modern outlook of what is happening right now. There are, because the bunds are towards the rivers, and because somebody who is not maintaining the fields inside get inundated, and they get into mangroves. So this cultivation, even if I want to do, I cannot cultivate because somebody has faltered. So there is always a fight, Speaker sir, that there is a problem, who will maintain it.
tenants associations are not functioning. You can give me details of all tenants associations which are functioning. It is not possible, Speaker, sir. I think holistically, we have to look at it. Just a blame game and answer is not going to happen. We have to look at it to see the problem is solved. Because entire Goa, we are having problems like this, Speaker, sir. The sluice gates are not maintained. Whether the tenants are maintaining, WRD department is a big department today. That time it was not there in 1975. It was created subsequently. I think we have to re-look at and give it to them to look after our fields so that people can grow these fields when it is required, Speaker, sir. 2 मिनिटां विषय सोंपयात. बिकॉज सर खाजान म्हणटे खूब इम्पॉर्टंट. आज सकाळी जेन्ना आमी डिस्कस करताले तेन्ना होच इश्यू आशिल्लो. खाजान म्हणटा ते मोस्ट थ्रेटन्ड नॅचरल इकोसिस्टम गोंयचो. स्पीकर सर, एक केळकर म्हणून म्हजो हें आशिल्लो डायरेक्टर. जेन्ना आमी हो इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट प्लॅन हाडूंक सोदताले, प्लॅन आशिल्लो की 500 हेक्टारूच आमी घेवप वर्साक म्हणून. गेले 30 वर्सांत 4000 हेक्टार काबार जाल्ले आहा. डॉक्युमेंटेड 18,000 हेक्टार खाजन जमीन आसा म्हणून म्हणटात. स्पीकर सर, 18,000तली 4,000 काबार जाल्या. 5% ऑफ द जॉग्राफिकल एरिया इज ऑफ खाजन. लँड म्हणटा ती इज अ स्कॅर्स कमोडिटी. We cannot afford to lose this land and get it submerged under saline water. Speaker sir, वो खाजन इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट प्रोग्राम म्हणटा जो आहा तो रेव्हेन्यू मिनिस्टराचें काम अशें न्ही तें इंटर डिपार्टमेंटल चड करून तें एग्रीकल्चराचें. सो हांवें आतां हांगा उलोवप तें सारकें जायना. पूण स्पीकर सर, एक इश्यू असो आहा की खाजना मॅनेज जायना आनी मॅनेज जायना म्हणून लोक आतां खूब कडेन अशेंय जालां की सांताक्रूज एक खाजन ताका सनद दिली. आसाच खाजन पूण सनद दिली रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान. ती कशी दिली? ती हायकोर्टान मॅटर आहा. खाजनाचे जमनीक कन्वर्ट केली आनी कन्वर्ट करून ताका सनद दिली. स्पीकर सर, सो हांव मागतां की हो ड्राफ्ट खाजन मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणटा तो GCZMA कडेन नोटिफाय जावपाक आसा तो कितें तो तुमी सांगचो. आनीक एक इम्पॉर्टंट स्टेप स्पीकर सर म्हणटा खाजन म्हणटा 5 झोनांनी इन टर्म्स ऑफ सॅलिनिटी ते हें करूंक जाय, डिवायड करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता खाजन प्लॅन जो आहा हॅज टू बी डिसायडेड बाय पीपल हू आर एक्सपर्ट्स. अशें हांगा बसून ते स्पीकर जावचें ना. एक स्पीकर सर सांतिस्तेव अशें एक आहा की एक 3rd विजन ग्रूप म्हणून आयला. ते खाजनाच घेवपाक लागल्या. तातूंतय भंय लोकांक जाला की बाबा एक खाजना घेवन कितें करतले. आनी कित्याक थंय ते अळसांदे कल्टिवेशन स्टार्ट केल्लें आहा. दे हॅव स्टार्टेड डुईंग इट. म्हणटकर इश्यू असो जाता रिपेर ऑफ बंद आनी माणूस म्हणटा ती हाजे बोवाळान खाजना काबार जाल्या, खाजनाची शेती काबार जाल्या आनी सरकारा कडेन एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन जाय जो प्लॅन चड एग्रीकल्चर आनी कमी रेव्हेन्यूचो हें कोऑर्डिनेशनान तांणी करूंक जाय. श्री रुजा फर्नांडीस. स्पीकर सर, आमच्या ऑनरेबल प्रेमानंद शेटान एक बरें रेजोल्युशन हाडलेलें आहा खाजन लँडाचेर. कितें जाता स्पीकर सर, जेन्ना टॅनंट एसोसिएशन तेंचें काम आसता बांद सांबाळपाचें आनी हे कशें सांबाळटा, जेन्ना मानश्यो आसता ते मानशेची पावणी करप आनी ते पयशे तेणी हे बांद घट करपाक ते यूज करता. मात जाता कितें, जे बांद आतां मोडलेले आहा, चड मोडलेले तेंकां ते पयशे पावना. आनी मेन इम्पॉर्टंट प्रॉब्लम म्हणजे बांद जे बांदाचेर जे मॅनग्रोव जाता ते म्हणटू बांद घट करपाक बरें. जे बांद मोडलेले आसता त्या थिंगासोर मॅनग्रोव तो जाले जाल्यार थिंगा कशें बांद घट करपाचें. आनी थोडे लोक शेतां रोयता, थोड्या लोकांच्या शेतांनी मॅनग्रोव जालेले आहा. मात जे लोक शेतां रोयता मॅनग्रोव ना थिंगासोर तांकां फॅसिलिटी मेळोंक जाय. आनी ह्यो फॅसिलिटी मेळोवपाक हे बांद घट जावंक जाय. आनी दुसरें कितें जालां, जे बांदा उदकाचे वाव आसता हे उदीक येवपाक भितर आनी भायर ते पुरवलेले आसता आनी तेतूनय भितर मॅनग्रोव जाल्ले आसता. आतां हे वाव कशे लिंप करतले, कशे यूज दितले, ताका लागून गोवोरमेंटान हे इम्पॉर्टंट हे प्रोविजन काडूंक जाय की जे वावांचेर मॅनग्रोव जाता आनी मोडलेल्या बांदाचेर जाता हे इम्पॉर्टंट कट करपाक गोवोरमेंटान फूल सपोर्ट दिवपाचो. थँक्यू. स्पीकर सर, हे प्रॉब्लम आमकां वेर्ली कॉन्स्टिट्युएंसी फेस जाता. एरिया आमचे वेर्ली मुसेर जावं कुडबाणा आमकां जाता हें फकत स्विस गेटान लागून. ह्यो मेंटेन आसनात आनी ज्यो आहाय त्यो सारक्यो डिजायन फंक्शन जायनाय. हांव मागता जेन्ना पोती कोत्ताय तेन्ना जे कॉन्ट्रॅक्टर करता ताका ती नॉलेज आसपाक जाय त्यो बांदपाची.
त्यो म्हाका ते आमचे रिपेर करच्यो आनी हे जे उदक सगळें भरून शेतां पिड्या आता ती सारवार करची म्हणून. श्री क्रूज सिल्वा. Carlos Ferreira. Honorable Speaker, these Kazan lands, as was rightly pointed out, they shetkar kotale along with the batkar. It can be a private batkar or it can be comunidades. But now with the agricultural tenancy conferring rights on the tenants, there is no fund also in their money, in their pocket. There are two ways band samkotat. One is if it's a notified band, it goes to the agriculture department, and non-notified goes to the WRD. But agriculture department band samkotat tenna, they collect money from the tenant. Ek percentage asa, at least 10% kit kattat tinga. And if the band cost at least 1 crore for repair, they collect 10 lakhs. Shetkare ko push nahi hai. So my request is that see whether some wire media can be found out, so that we can help this. 2 bands of ours which require immediate repairs. I'll just सभागृहाचे कामकाज 10 मिनिटांनी उडयता. 2 bands of ours which are immediate repairs is our Golzue band in Korzue. Tender kadlolo, but there was no bidder. So I request the kindly complete the process. And the other one was Moira Atafondem band, which tender was there, but then they said finance, there was no money more. Much I request that kindly take up these two. श्री Alex Torrens. Speaker sir, बांदा म्हणल्यार आमगे सगळे शेतकार हांव सदां असेंब्लींत उलयतां जे शेतां रोयताय थिंग बांद तेंगे पयलीं सारको रे म्हण टेक अप दॅट वर्क फर्स्ट कोण शेत रोयताय थिंगा आय हॅव सीन ऑल ओवर बांद गेले आनी शेत रोयनाय. हांव 3 पॉयंट हांवें बरे रेस केले आमगे ऑनरेबल मेंबर बाब रुडॉल्फान. एक म्हणलो ताणें कितें म्हणलां मॅनग्रोव आहाय ते बांद सांबाडटाय सारकें खबर. मॅनग्रोव ना जाल्यार तो बांद सारको दोन वयता. सेकंड पॉयंट ओड आहाय ते ट्रेडिशनल वॉटर उदका वाट आहाय त्यो तीन मॅनग्रोव जाले. सो मुगे रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक आयडेंटिफाय एंड मेजर ईच एंड एवरी मॅनग्रोव. सी एक तेंपा बाब विजय जातलो मिनिस्टर, एक तेंपा विश्वजीत जातलो, की सगळे एक तेंपा बाब जातलो बाब मनसरात, बट केलो उरतलें. नो वन कॅन स्टॉप. कोण शेतां बांद शेतां बिल्डींग घाता, कोण मॅनग्रोवां शेतां घाता तें स्टॉप करूंक जाचना. कितलें केलें म्हूण कोण कितलो बरो येवन फकत देव येयले आनी साल्वा जावपाक शकता. बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें हें जोतर मेज ना आनी प्लॅन काडना आनी सारक आयडेंटिफाय कोन्ना वाटो एज वेल एज बांद उदका हें आमगे कुर्तो तशें जालां. कोण एकल्यान एनकरेज केला, हूंय एनकरेज केला सारको हिंदू कॅचमेंट एरिया तुगे सारको पड उदका कॅचमेंट एरिया आहा तीन तूं चोक म्हणटाय तो तीन एनकरेज केला आनी आमगे गव्हर्मेंट आहा तो आय वील रेज इट इन द डिमांड्स. सो टील सच टायम you don't measure it, put it on plan. What is the area, what is Arjan area, जाल्यार all purpose is defeated. मागीर तुगे येतलें सारको करपाचें. बट तूं तर सारको करतलो म्हूण तेंक एस जाय तें करून दितालो, पर्पज इज डिफिटेड. फर्स्ट लूक इन टू दीस थिंग इज माय रिक्वेस्ट. सर हांव घुसपायनासतना पॉयंटार मिनिस्टरा कडेन एक क्लॅरिफिकेशन आनी आय वॉन्ट सम क्लॅरिटी फॉर ऑल ओवर गोवा. खजान fields have got thick mangroves because बांद was not protected. म्हणजे मॅनग्रोव आतां खजाना वाडले. आतां आमकां शेत रोवपा जाय पूण तीन मॅनग्रोव्स जाय जाल्यार आमी कितें करपाचें? कित्याक मॅनग्रोव कातोल्या क्रिमिनल ऑफेन्स. यू आर गोईंग टू गो इन कोर्ट लायफ टायम. मिनिस्टरान मॅनग्रोव कातलो जाल्यार मिनिस्टरा सस्पेंड करपा जाता, काडपा जाता मिनिस्टरशीप. एनी मिनिस्टर इन दीस असेंब्ली इज alleged that he has cut any mangroves in his property, then तेका हिंगा मिनिस्ट्री काडपा जाता सारकें. जाल्यार आमी आज कितें करपा जाय? कॅन वी रिप्लांट दीस मॅनग्रोव्स? शेतां जरी तर मॅनग्रोव जाले, झाड जालें मोटेली, कॅन वी रिप्लांट इट एज पर द लॉ? इफ येस, तूं कितें करूं शकता? ऑगस्ट 7th जाच पयलीं तूं कितें सांगतलो हावजान तूं हे मॅनग्रोव शेतां जालो आहाय थिंगा आमकां शेत रोवपा जाय, ती कातोरपा जायनाय, इलिगली आम कातोताय आनी इट इज अ क्रिमिनल ऑफेन्स. मागीर आमी सांबाळपा भोंवता एकमुखार. सो कायद्या प्रमाणे हे मॅनग्रोव जरी तरी रिप्लांट करपा जाय. ऑल मोठे रूप ते आतां मॅनग्रोव्स. हो पॉयंट ब्लँक आन्सर गोंयां जायो आज. सो देन ओन्ली वी आर फायंडींग अ सोल्युशन. ना जाल्यार हिंगा थिंगा घुसपतले. डिमांड जावं उलोवपा हेजेर, बट हेजेर आज क्लॅरिटी दिवची. श्री एंथनी वाज. स्पीकर सर, आयज आमचे कॉलिंग एटेन्शन आमच्या कलिगान रेवंत शेट्टीन हाडलेलें आसा जे आमचे काजल लँड
जे आमचे कोर्ताली जे आमचे काजल लँड आसा जे आमची पोंय आसा हांगासर आमचे सायडीन जायते मँग्रोव्ज बी जाल्ले आसात. मँग्रोव्ज जे आमच्या शेतानूय पावले आनी मँग्रोव्ज आमची जी पोंय आसा थंयसरूय पावला आनी जी पोंय जी आसा ती सर स्पिकर सर ती सारकी डिसिल्टींग जावपाक जाय. आनी जर तरी डिसिल्टींग जायना जाल्यार आमकां शेतकारांक भरपूर प्रॉब्लम जाता. हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा लागीं जाता तितले बेगीन जे डिसिल्टींग करून जी आमचे मँग्रोव्ज आहा तेवूय आमचे कशे ना जावपाक जाय वो क्लीन करपाक जाय हेवूय तेणी डिसिजन घेवचें. No, I'll just like to add. Speaker sir, this is a very serious issue. I would like to add, and with the sentiment जे बाब व्यंजन सांगला, हे mangroves जेन्ना जाता, it is an environmental issue, interdepartmental. I think you will answer as revenue minister, but agriculture minister is connected, environment minister is connected, chief minister is connected. Although you all are chief ministers of your own in your own portfolios, but I think it's better that the chief minister overall gives us a reply. Overall, if there is a survey, what is the future of these people? Speaker sir, there was a point which has been raised by a colleague, Mr. Vijay Sardesai. Rightly comes that point which has raised regarding the Kazan. It rightly comes under CRZ. So the government will collectively, through the Department of CZMA, explore the possibility of coming up with a good plan to save the Kazans. This is one. As far as mangroves are concerned, Speaker sir, government is in talks with Mangrove Societies of India, and we are trying to identify the varieties of mangroves which have entered into the Kazan lands. No, but there is a... No. या दिसांनी ते उणे झालेले आहात. Okay, no, we are in, see, we need to, it is directly nothing connected as far as to our department. It is a joint responsibility where agriculture department, we are only seeing here as far as the Kazan lands have been protected. Because we have got, we have got mechanism in place as far as Kazan land, and we are doing our level best basically to protect the Kazan land. Now, as far as these mangroves, whichever have come into the, because of the breach of the Kazan land, now we cannot basically, rightly you said, we cannot basically cut or replant this thing without getting some clarity as far as the Mangrove Society of India is concerned. स्पीकर सर हाका मदीं मदीं चडोन येता मातशें बस. स्पीकर सर आनी कितें सांगपा जाय एड करपा जाय? It was 2 points only. ओके. स्पीकर सर आमी पळयता की खजान लँड ही रिवायव जावपाक जाय, शेत करपाक जाय, सगळ्यांचें इंटेन्शन आसा, बरें इंटेन्शन आसा. ताका लागून म्हाका दिसता आमी बी आहा पळय न्ही आमदार परत ZP सरपंच ह्या सगळ्यांनी इंट्रस्ट घेवप गरजेचें आसा. हांव रेजिनाल्ड उलयलो पळय न्ही हांव समजूं शकता ही इज अ ओन शेतकार आनी तो शेतकाऱ्यांक सपोर्ट करता आनी त्या पद्दतीन म्हाका कळ्ळें बाकीचेय करता बट तो डायरेक्ट शेतान देंवन करता म्हणटा तशें त्या ताका एप्रिशिएटूय करपाक जाय. एक बरी गजाल की आमकां म्हणजे खजान लँड जी आसा पळय न्ही ही जर आमी फक्त रिवायव करपाक जाय आनी तशी दवरपाक जाय म्हटल्यार जावची ना. ती कल्टिवेट करची पडटली आनी ती जर कल्टिवेट करिना जाल्यार तिजो परत एक ना एक दीस भितर मँग्रोव्ज जे आसा पळय न्ही ते जावपाक सुरवात जाता. हांवें पळयलां म्हणजे 2-2 लाख स्क्वेअर मिटर लँडान निलेशान सांगला त्या प्रमाणे 3 अवघ्या एका म्हयन्या भितर मँग्रोव्ज थंयसर वाडोवन खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाक लागलेले आसा. त्या खातीर सरकार क्रोड्स ऑफ रुपीज जे आसा पळय न्ही हे बंद बांदपा खातीर म्हणजे नॉट ओन्ली द मानस बट न्हंयचे डायरेक्ट बंद बांदपा खातीर स्पेंड करता. सगळ्यांक खबर आनी करीत आसा. 1-2 गजाली हांव हेजेर सांगतलो. एक जे कोण सद्या खजान लायता त्या बंदाक प्रायोरिटी दिवप आनी ते बंद जे आसा पळय न्ही पयलीं करप. त्या खातीर एग्रीकल्चर, WRD, रेव्हेन्यू ह्या तिनूय डिपार्टमेंटाक घेवन म्हणजे खजान प्लॅन जो आसा पळय न्ही वो फायनलायज करपा खातीर घेता. जे पयलीं कल्टिवेट करता तांचे बंदाक पयलीं दिवप आनी तेंचें शेत जें आहा पळय न्ही ते एट प्रेझेंट प्रोटेक्ट करप. सेकेंड फेजीत कोण जे रिवायव करपाक सोदतात तेज्या खातीर तांकां सपोर्ट करप हे सेकेंड फेजींतल्यान करता. आनी तिसरें आमी टोटल आमी म्हटलां तशें सगळी लँड परत एकदां म्हणजे रिवायव करपा खातीर कारण खूब मोठ्या प्रमाणात खजान लँड आसा आनी परत आमकां ते एग्रीकल्चराच्या सकयल कारण कितलेशे आमी पळयता की लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर जर आतां येतना तसो
बोरी पुला वयल्यान जरी पळयलो आसत, सॉरी बोरी न्हू, आमच्या बाणास्तारी ब्रिजा वयल्यान पळयलो आसत जाल्यार कितलेशेच लँड बेश्टे ओसाड पडला, कितलींशींच वर्सां जाल्यार आमी पळयता उदीक थंय खारें येता आनी वता, म्हणजे थंय पिसिकल्चरूय ना आनी एग्रीकल्चरूय ना. ताजेर कितें तरी पॉलिसी म्हणून आमी येवचें पडटलें आनी दीस इज अ हाय टायम. करता तो, ते करता हांव, तेकाच लागून सांगलें. म्हणजे पिसिकल्चर सुद्दां जरी करपाक जाय आसत, आमी अशें म्हटलें म्हणून जायना. ते एकदां कितें खारें उदीक भितर येयलें म्हणून परत शेत रोवंक मेळचेंच ना. दॅट इज ऑल्सो रॉंग कन्सेप्ट. तुजें आतां उदक तुवें वोदो मांडलो लोटली ते येयल्ले पळय न्ही, तेंचें म्हणणें आमी दोनूय करता. आमी पिसिकल्चरूय करता आनी एग्रीकल्चरूय करता. ताच्या खातीर तेजेर आमकांय कितें तरी सगळ्यांनी इनपूट्स दियात, तेजेर पळयता हांव. दुसरें कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मींग बील हें हाडचें पडटलें. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्च्युअल ना पळय, ताका सांगता कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मींग बिलूय हाडटा. आमचें इंटेन्शन क्लियर आसा. आनी कॉन्ट्रॅक्च्युअल रोहन फार्मींग खंयटो बील काय बरो रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसलो, कसो काय मूव केलो ना ताणें. हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रोहन सारको तेन्ना बरो फ्रेंड आसलो, खंय कांयच जायना. म्हणजे दोगूय फ्रेंड ना, आसून तुम्ही- हाडपाक पावले ना. तूं तशें करनाका स्पिकर सर. हे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग जर लॉ हाडटा तूं जाल्यार तूं सारकें तें स्पिकर सर एक क्लियर हे असेंब्लीन विचार करून एट द टायम ऑफ एग्रीकल्चर डिमांड्स तूं आमकां सांग एक्झॅक्ट प्लॅन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग एक्ट हाडपाक कितें करतलो तूं. तुज्या हेवटेन येवन जर हाडचें पडटलें तशें हाडुया स्पिकर सर. पण हाडुया ते एकदांचे स्पिकर सर. कॉन्ट्रॅक्च्युअल आतां आनी एक आयलें 19(2). एक मिनिट, कितले मिनिट तुमकां? आयलें पळय. एक 2-3 मिनटां, 5 मिनटां. सभागृहाचें कामकाज 5 मिनिट वाडयता. स्पिकर सर, त्या खातीर कॉन्ट्रॅक्च्युअल फार्मींग बील, एग्रीकल्चर पॉलिसी ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही, ह्योय सगळ्यो गजाली एका इम्पॉर्टंट आसा. त्या खातीर 3 डिपार्टमेंट लागता म्हणून. म्हणजे GCZMP प्लॅन जो आसा पळय न्ही, हो तेणी जो सांगलो पळय न्ही, तो प्लॅन एकदांचो सांगात म्हणून. इट इज 2011 and 2019 एकाय कोरिलेट करून हे सगळे परत एकदां रिवायव करून खाजन लँड रिवायव करपाक. बाय द वे ते प्लॅनान खाजन म्हणटे उतारू ना. GCZMP 2019 प्लॅनान खाजन म्हणटे उतारूच काडलें. ते अजून आमी 2019चो प्लॅन जो आहा पळय न्ही, तो आमी 2011च्याच प्लॅनाचेर आसा. 2011चोच प्लॅन सद्या एक्टीव आसा. त्या 2019 प्लॅन आमी अजून करूंक ना, फायनल करूंक ना. ड्राफ्ट धाडला फक्त. ओके, त्या खातीर तोय करता आसतना आमकां खाजन लँड जी आसा पळय न्ही हे करता. दुसरी गजाल ही एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करूंक मेळची न्हू. म्हणजे अजुनूय म्हणटा त्याच खातीर आमचें एग्रीकल्चर बील जी आसा पळय आसा. तुवें सांगल्या ती केस हांव चवकशी करता. कितें जाल्या ती खाजन लँडाक कोणी सनद दिल्या पळय न्हू, ती चवकशी जी आसा पळय न्हू ती करता स्पिकर सर. आनी हे ऑल एक्ट कन्सिडरींग टेनन्सी एक्ट 1975 आसतलो किंवा बाकीचे सगळे हे कन्सिडर करून आमकां खाजन लँड प्रोटेक्ट करपाक जाय. हाजेर सरकार सिरियस आसा आनी सरकार जे आसा पळय न्हू ते करतले. ऐक, हे पळय, हांव मँग्रोव्ज काडून उडयता म्हणून सांगूं शकना. परत प्लांट करू शकता. कॅन यू रिप्लांट? केन्ना कोतलो? कित्याक कातो जाय न्हू जाल्यार? ऐक, ते तुका जे आमच्या मिनिस्टरान जे सांगले पळय न्ही, आमी मँग्रोव्ज सोसायटी जी आहा पळय न्ही ताज्याय कडेन उलयता. आयडेंटिफाय करतात बीच व्हरायटी. एक डेडलायन घालपाक जाय. कित्याक सरकारान तूं मेल्या कितू तेंप जालो हें अजून आयडेंटिफाय कोताय थिंगाय तुमी 2 वर्सां आनी तेज्या पयलीं टर्मू तेन्ना मॅनग्रोव्ज आसो न्ही. 2 वर्सां जाली म्हटलें आतां नवें सरकार येवन. ओके, येस. सभागृहाचें कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगीत करता.